Sister Jonina. Yes, sister. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. मोगडा बाप्पा, हे वेळार आम्ही तुका दिन वाचता, कित्याक तुजी स्तुती सदांच आमच्या वोंटांचेर आसूं. कित्याक तूं आमचो खोल खडप जावन आसाय. आमी तुका शेरोना येता दुनिया. तूं आमचो दाल जावन आसाय, आमचो बलिश्ट आदारी तूं जावन आसाय. तूं आमचो किर्लो, आमचो आसरो जावन आसाय दुनिया. तुका उलो मारिना फुडें तूं आमकां रोखडोच आयकताय आनी आमकां तूं निवारताय. थँक यू लॉर्ड. तुका दिन वाचता म्हज्या सोमयाक, म्हज्या दुनिया. हे वेळार आयज परत तुवें आमकां तुज्या नांवान एकठांय केल्ल्याक देखून ओ तुजो पवित्र आत्मो आमकां एक करून दवरता. सगळे वेळ तुजी जाणवाय आमच्या आत्म्याक शिकोवंक दुनिया. आजच्या दिसा जी आमकां उतर तूं उलयतलोय दुनिया ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान आनी आमी सगळो तातूंत वांटो घेवन दुनिया अदीक तूं आमकां जाणवायेन आमी बरोंक आनी वाडोवंक मागता. आनी तुजें उतर आमच्या दिसाचे दिसा आमच्या जिवितांत तें लावंक मागता आनी आपणावंक मागता दुनिया. आनी तें दुसऱ्याक दिवंकूय दुनिया तूं आमकां तें फावो करताय. हें आमी मागणें करता बाप्पा तू जेजूच्या पवित्र नांवान. Amen, amen, amen. 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 Argan Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. कोण गवायकी आहा? कोणाक जेजूक महिमा दिवपाक? आमी 8 दिसान सगळीं नवी एकठांय जाल्ल्या खातीर एक व्हडली टेस्टिमनी जेजूच्या नांवान. Argan Jesus. Praise God. Praise God. कोणाक आहा गवायकी? लास्ट टाइम आम ब्रदरान सांगलोलें की गवायकी दित तेदो कित जाता आनी आमी इगोर्ज मो आम येताय म्हणून आमगे जिवितां कित बरेपण जाता एकमेका सांगपाक, जेजू एकमेका दिवपाक. आमच्या जिवितांत केन्ना आमकां परीक्षा आसा जाल्यार आमी सदांच तयारी करता की ना. होय. भुरग्यांक विचारी जाल्यार तुमकां परीक्षा आहा, एग्जाम आहा, टेस्ट आहा, ती अशीच रितीन एग्जाम दिवपाक ना. ती आतां तयारी करतली, शिकतली. कितले फाटी आमी फकत इस्कॉलान न्हय, कॉलेजीन वेतकूच, फुडें वेतकूच समजा आमकां इंटरव्यू आहा कामाचो. आमकां आतां समजा एक चोली एका चेड्याक पळोवंक येता, बेश्टीच वेची ना, हो चेडो एका चोलयेक पळोवंक येता ताचें कितें सोयरीक जावपाक. सदांच तयारी आसता, होय की ना? होय. होय ब्रदर. आनी जेन्ना तयारी आसता तेन्ना ती परीक्षा आसता, तो टेस्ट जाता, तो इंटरव्यू आसता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरे भावार्थी आमच्या जिवितांत सदांच परीक्षा आसतली आनी ती परीक्षा आमकां सांगून आसची ना. आतां समज भुरग्यांक आतां परीक्षा टेस्ट आहा, फर्स्ट युनिट टेस्ट, सेकंड युनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम, ते इस्कॉल तांचो टायम टेबल आसता, ताका सांगून तयारी करून ती परीक्षा दिवंक जाता. पूण जेन्ना आमी खरे भावार्थी आमकां असो वेळ सैतान आमकां सांगून परीक्षा दिवपाक येना. आतांच 5-10 मिनटां पयलीं ह्या क्लासीक येवचे पयलीं एक चली येयली, म्हाका फोन करूंक लागली. म्हणलें ब्रदर, म्हाका म्हणली खूब म्हाका त्रास हांव भोगतां, अशें जाता तशें जाता. खूब लोकांनी आतां जेन्ना देवाचें उतर शिकोवंक लागली, देवाच्या उतरान रिगून रावली, ताजो पाय आतां थोडे दीस पयलीं भायर पडला. म्हाका दिसता 1 म्हयनो पासून जावंक ना. आनी ती आतां देवाच्या उतरान शिकता, इतल्या देवाच्या मोगान पडल्या, उतरान पडल्या. जितली तूं देवाच्या उतरान मोगान पडल्या तितली तिची परीक्षा येता, तितलो लोक ताका नाकारता, कितली परीक्षा येता. आनी ती आतां खरेपणी म्हणटा, जेन्ना हांव देवाच्या उतरान शिकोवंक लागली आनी देवाचें उतर करूंक लागली, सैतान म्हजेर इतलो आड येयला, इतले त्रास पडटा. ब्रदर, घडटा कितें? हांवें म्हणलें वेलकम टू द क्लब. म्हणलें वेलकम टू द क्लब म्हणजे कितें? वेलकम
जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत परीक्षा आसता भाव भयणीनो, खरें आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी पाळटा, परीक्षा येतलीच. आमी बिश्टें उतर आयकलें, एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, केन्नाच आमकां कांय फायदो जावंचो ना. ज्या दिसा आमी देवाचें उतर आयकता, परीक्षा येतलीच, कित्याक तें उतर सैतान आमचे कडसून चोरूंक सोदता. तें उतर जें आमच्या काळजान आसा तें चोरूंक सोदता. आनी कितें करता चोरपाक? एक तर आमी आयकता ना, तो आमकां सजमणी दिवचो ना, वा सजमणी मेळ्ळ्यो जाल्यार तो आमकां कितें तरी आळकोल हाडटलो, कोण तरी हाडटलो आमच्या जिवितांत, कितें तरी आळकोल हाडटलो, कितें त्रास हाडटलो. आनी जेन्ना ते त्रास येतात, कशे भाशेन आमी जबाब दितले? कशे भाशेन आमी ती परीक्षा पास जातले? फकत उतराचेर रावन. कित्याक जेन्ना त्रास येता, परीक्षा येता, आमी म्हणटले नाका रे बाबा, कितें आयकलां तें सोड, आतां आमी आमचेच करया, म्हाका त्रास नाका, म्हाका जाय शांती, म्हाका जाय सुसेग, म्हाका जाय सगळें शांत, म्हाका ही कडकड नाका. त्या वेळार कितें जाता भाव भयणीनो, जेन्ना ही परीक्षा येता, आमी पयस धांवता, देवाक सोडटा, फकत जें आयकलें तें आयकलें. जेन्ना आमकां तें उतर करूंक जाय, आतां समजा आयज कालच्या बुधवारा दीस आमची शिकवण जाले उपरांत मारियान आनी दुसऱ्यान कोणें म्हणलें, अरे कोण रिकॅप करतलो, कोण प्रेयर करतलो, कोण क्लोजिंग प्रेयर करतलो, कोणच तयार ना. कित्याक आमच्या जिवितांत आमकां खूब वस्तू आहा करपाक, वय की ना? आमचें काम आहा, रांदपाचें, भुरगीं आहा, गोरकार आहा, बायल आहा, शेजारी आहा, सासूमाय आहा, काम आहा, खूब वस्तू आमच्या जिवितांत. आनी कितें ताजे वयल्यान ते रिकॅप करपाक खूब वस्तू आहा. जो कोण म्हणटा सायबा हो वेळ तुवें म्हाका दिलाय, हो सायबा हो वेळ तुजो, हें जिवीत तुजें, तुवें सगळें म्हाका दिलाय, हें तुका हांव परतून भेटयता. हांव होय म्हणटा, कित्याक हो प्रश्न म्हाका विचारला, सगळ्यांक विचारला, हांव होय म्हणटा. आनी हांव जाणो की हांवें होय म्हणला म्हणून तूं ती वाट करतले म्हाका, तुजी कृपा दितले म्हाका. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत खूब आळकोळ, खूब त्रास येतले. आमकां बोन करपाक जें आमकां देवान योजिलां, आमकां फरमायलां, आमकां करपाक सांगलां, त्या वेळार आमी कितें करतले? धांवतले हांव काय? म्हणटकीर नाका भायबा, एक तर आमी आयकलां बुधवारा दीस, मिसाक सकाळीं गेले हांव, आयताराचें मीस चुकोवंक ना, हें केलां, तें केलां, तिर्स केलां, म्हाका नाका हें चोडांक सुबेज घेवपाक, हांव करता तें पुरो. कितले फाटी जेन्ना देव आमकां वयर उखलूंक सोदता, आमी ताजे बरोबर कॉपरेट करूं. देखून आयज जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू आहा, ताजें उतर आहा, पवित्र आत्मो आहा, आमी तें उतर पाडूंक जाय जाल्यार आमकां जाय खरेपणी ताजी कृपा, ताजी जाणवाय. कित्याक ताजी जाणवाय, ताजी कृपा ना जाल्यार आमी फेल जातले. गोवायकी आसची ना. तर आमचे इंग्लिशीन म्हणटात, इफ देर इज अ टेस्ट and we pass the test, there will be a testimony. टेस्ट आसत जाल्यार आनी पास जायना जाल्यार कितें आसतलें? फकत मोनी आसतली. मोनी म्हणजे फकत अशें जालें, तशें जालें, जायना, आमी बिजी आहा, हें आहा, तें आहा, आनी कांयच करूंक पावचे ना. ज्या दिसा आमी देवाक खंय म्हणटा सायबा, हें दुसऱ्यांक म्हाका पडोंक ना, ती फ्री आहात, बिजी आहात, तुवें हो प्रश्न विचारलाय, हांव वय म्हणटा, हांव करता तें. कोण तयार ना, कोणाक पावचें ना, तुवें तुजें उतर हांवें म्हज्या काळजाक सांबाळून दवरलो. जेन्ना ती परिस्थिती येता, तें उतर हांव वापरतलो, ताजें उतर हांव उजार करतलो, आनी जेन्ना ती परीक्षा येता, हांव पास जावन ती गोवायकी दितलो, टेस्टिमनी आसतली. होय की ना? होय ब्रदर. येस ब्रदर, हांव सांगता एक. म्हगे चेडूं ही पयर जाली
ते इस्कॉलांसो येले आनी तेंका एक टेस्ट आसलो. मागीर तो टेस्ट आसलो तितून ते येले आनी ते ऑन द वे देखून मातशें सॅड आसलें आनी हांवें नोटीस करूं ना कित्याक हांव फोनार आसलें. मागीर घरा येयलें आनी ते म्हाका चोयन ते फकत रावतालें हांव विचारतो म्हूण कितें तें. आनी द मोमेंट हांवें विचारलें तेका कितें जालें तें सारकें दुख्खान रडोंक लागलें आनी सांगूंक लागलें हांव आज फेल जालें टेस्टांत. आनी तें म्हणूंक लागलें आनी ते दुस्मानांनी तेज्या मनांत जायते हें घायले नाका ते हें घायले थॉट्स. आनी तें सांगूंक लागलें की म्हाका दिसता ती टिचरीक हांव बरो लागना, तेका घोडये दुसरे स्टुडंट्स बरो लागताय अशें जायत म्हणोंक लागलें हांव फेल जालें म्हूण. आनी तें कॉन्फिडंट आहलोलें की हांव पास जातोलें. आनी तें म्हणटा की म्हाका एटलिस्ट एक मार्क घोडये उणी जाता आहलो एक कितें रॉंग मेळपाचें बट हांव फेल जातो हांवें चिंतूना. आनी ते दुस्मानान कितें जालें की दुस्मानान जायते टिचरीगे अगेन्स्ट मातशें तेजेर हें घायलें हर्ट फिलिंग्स अशीं. मागीर हांवें तेका इमिडियटली सांगिल्लें की से तूं ब्लेस कर टिचरीक, आय ब्लेस टीचर, ते टिचरी नांव घे आनी हांव तिजे बेसांव घालतां. आय लव माय टीचर and she loves me हें म्हणीत राव म्हूण आनी एवरीथींग सॉर्ट आउट जाता म्हूण डोंट वरी. आनी तेका सांगलें यू बी एट पीस म्हूण. ओके लायक यू नो द होली स्पिरीट वील डू द जॉब, तो कोत्तो म्हूण तें काम, डोंट वरी म्हूण. मागीर समहाव लायक पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो तूं बरे भाशेन टिचरी मातशें कॉन्टेक्ट कर. मागीर केशें कोन्न ते मेसेज धाडली आनी हांवें बरे भाशेन ते ऑडियो मेसेज धाडली आनी सांगलें की चेडूं मातशें अपसेट आसा म्हणून तें फेल जालें म्हूण. मागीर टिचर वॉज सो गूड कित्याक एक कितें मिसअंडरस्टँडींग आहलोलें आनी आमकांय फॉर अ मिनीट कितें दिसोलें की वय घोडये खरें टिचर घोडये बायस्ड आहा आसतली आनी हें सारकें कॉन्फिडंट आहा पास जावपा आहलोलें. बट तोरी देखून आय न्यू इट इज द एनिमी हू इज पुटींग ऑल दीस नाकजालो थॉट्स तेगे मनांत ते टिचरी अगेन्स्ट. सो शी केप्ट सेयींग तें रडटा तें म्हणोंक लागलें आय लव टीचर, रडत म्हणत रावलें तें आय लव टीचर, आय ब्लेस टीचर म्हूण. आनी मागीर रातको टिचरीन बरो रिप्लाय धाडलो टिचरीन. शी सेड यू नो डोंट वरी आनी तेका सांग डोंट वरी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हांव चोयतां. आनी नेक्स्ट डे हूंय फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर द स्कूल कूड स्टार्ट तें तेका आपयलें आनी तेका पेपर दाखयलो आनी पेपर दाखयल्यार शी हॅड फूल मार्क्स आर्गां जेजूक. सो कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जाल्ली मिस्ता कोणेन तेका सांगलें तूं फेल जाल म्हूण. आनी तें मिसअंडरस्टँडींग हो कितकोन दुस्मान हाडटा आनी ते गोडबोडान तेगे थॉट्स हाडून की टिचर म्हाका बोर कोना, नोबडी लायक्स. आनी तेका एकूय सांगलें हांवें नाव वी नो हू वी आर इन क्रायस्ट. तेका सांगलें यू आर द डॉटर ऑफ द गॉड मोस्ट हाय. तें देखून हांव सांगत रावत तेका एशें देखून सोदां डजंट मॅटर म्हूण. सो आर्गां जेजू आनी ती टिचरी पोतून म्हणूंक लागली आय एम सो सॉरी फॉर एनी कन्फ्युजन. सो पवित्र आत्मा तें काम कोत्ता, आम तेजेर सोडपाचें कितलेंय केसलेंय घुसपोड आसूं तो सोगलें. आनी तेका हांवें चेडवा बेश्टें सिंपल सांगिल्लें चोय नाव इफ तुवें हें टिचरीक एशें कोन्न हेट करूंक लागलें द एनिमी वील गो एंड कन्वे दीस टू हर. बेश्टें तेका सिंपल इंच सांगलें बट इफ यू लव हर द होली स्पिरीट वील ऑल्सो कन्वे टू हर दॅट ओलिविया लव्स यू जस्ट टू मेक हर अंडरस्टँड सांगिल्लें. सो वी जस्ट लव एंड ब्लेस द टीचर म्हूण. सो प्रेज गॉड आर्गां जेजूक. आनी नेक्स्ट डे ते म्हाका आनी तेच रातीक म्हाका तें टिचरीक रिप्लाय बरो येयलो. म्हाका सांगता मम्मा द होली स्पिरीट होरें बरो तें म्हणोंक लागलें. होली स्पिरीट सो गूड. आनी इमिडियटली शी वॉज रिलीव्ड. The next day result देखून she didn't bother. That same night she was relieved. So आर्गां जेजूक आनी आर्गां पवित्र आत्म्याक. तुज्या चोलयेक सांगून ब्लेस द टीचर, ताजे पासत मागणें कर, ताका बोक्सोणें दी. हें तुवें तुज्या चोलयेक जें शिकयलें तें जावन आसा भावार्थाचें काम. कित्याक आमी आमच्या मनशाच्या सैमान आमी कितें कोत्ता आमी ताचेर आड येता. आमी तांकां म्हणटा आमी जज कोत्ता की म्हाका दिसता आमचेर आड आहा की म्हाका एकदम बरी टीचर न्हय. आनी चोयतना जाय तशें जाल्लें. येस आनी मोगूय उलयलें न्हू ब्रदर, तें मोगूय उलयलें. आनी ब्रदर आनी एक तें म्हाका कितें म्हणूंक लागलें ऑल दीस डेज म्हाका ती टिचर एकदम बरी लागताली म्हळ्यार आज म्हाका कोणें ती म्हाका बरी करना म्हूण. म्हणजे शी वॉज हर फेवरेट टीचर. मागीर तेका आनी मातशें हर्ट जालें तेका आपल्या हितू बरी लागता ती अशें. मागीर चोय दुस्मान कितकोन तें घुसपोड हाडून सो दिता. इट सीम शी यूज टू लायक हर अ लॉट. माय डॉटर इज फेवरेटेस्ट टीचर आहलो ती. बट तो एनिमी कितकोन लायक ही सेट्स अ ट्रॅप. बट थँक गॉड वी हॅव द वर्ड
अर्घ जेजूक आमकां उतर आनी पवित्र आत्मो आहा. देवाच्या उतरान हाय म्हणून तुज्या चलयेक तो एडवायस दिलोय कितें कशे भाशेन टिचरीचेर आड वचपाक नाका, कशे भाशेन ताका टिचरीक पासत मागणे करूंक जाय, कशे भाशेन तुवें ताका ब्लेस करूंक जाय. पूण तुज्या चलयेचें ल्हान मन म्हणटा ते भाशेन स्मॉल चायल्ड ताचें मन तें बदललें. तुज्यान सांगूंक जातालें ह्यो टिचरी असली हांव जाणा म्हजी चली बरी, तुज्यान फोन करूंक जातालो, फुडी करूंक जाताली टिचरी बरोबर. तुवें काय बरी मेसेज जाली की चली एकदम अपसेट आहा, मातशी कितें तिणें मागणें केल्या उपरांत पवित्र आत्मो गेलो, जी तिचर कसलोच आळकोळ आसली ती पयस जाली आनी आतां देवाची कृपा त्या टिचरीचे मदें जावन जें देवान बरें करपाचें आसलें पयलें थान सैतानाचो आड घालून करपाक तें सगळें पयस जालें आनी तुका आयज गोवायकी दिवपाक मेळ्ळी. आनी गोवायकी म्हणचे बेश्टें की ती पास जाली म्हूण न्हय, त्या चलयेचो तुजोय भावार्थ आनी त्या टिचरीचो भावार्थ आनी तो मोग जो आमी आसूंक जाय, भावार्थीचो क्रिस्तांवाचो लोक मोग आसूंक जाय, तोय आतां वाडोन गेलो. हेजो कारण कित्याक आमी आमच्या जिवितांत कितल्यो बऱ्यो घडण्यो घडटा, कितलें देव आमकां बरें करता, पूण सगळें जाल्या उपरांत ती आमकां पेकोवणी मेळल्या उपरांत, ती सर्वीस मेळल्या उपरांत, ती ऑकॉल मेळल्या उपरांत, तो गोरकार मेळल्या उपरांत, ती पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळल्या उपरांत आमकां जाय कितें की आमचो मोग एकामेकाक वाडलोलो. तो मोग आमचो वाडलोलो. आतां बाबा कितें आमी फकत गोवायकी दिता पूण आमी हाचेर आड गेली, नाचेर आड गेले, ताका दुडू दिले, ताका हें केलें, ताका अशें केलें आनी काम जालें. ही गोवायकी न्ही. गोवायकी म्हणजे की देवाक एंड रिजल्ट नाका, पूण तो प्रोसेस जो आसा ती आमची मिलाग वा ते आमचे कितें पेकोवणी वा जे आमचे कितें आमी मागणें करता, जे आमी पोवंक सोदता आमच्या जिवितांत, ते मेळचे पयलीं आमी कशे भाशेन मोगान चलता, कशे भाशेन मोगान चलता, कितलो आमचो मोग वाडटा, कितलें आमचें बरेपण एका मदें वाडटा. तर भाव भयणीनो, गोवायकी म्हणल्यार समजा हांव बरो ना, दोतोराक बरे आजूत दिले, दोतोर कितें करता अशें करता अशें म्हणटा, सोड सगळें म्हणजे पयलीं पळय हांव आतां इतलो दुखेन आहा, तुज्यान ऑपरेशन करूंक जायना, तूं इतले बिजी आहा, तुमी पयशे करता अशें करता. दोतोर करतलो आपलें काम, पूण तुजें बरेंपण जालें दोतोरा कडेन, दोतोराक गोवायकी दिली आमी, खरेपणान आमी क्रिस्तांव कशे भाशेन आमी वागूंक जाय, त्या नर्सांनी वा तो दोतोरान वा त्या ॲम्ब्युलन्साच्या लोकांनी, ज्या लोकांनी आमकां पळयलां कशे भाशेन आमी जियेल्या, कशे भाशेन आमी वागल्या, कशे भाशेन आमी केलां, हें सगळें आमी पयस जाल्या, कशे भाशेन आमकां तो एंड रिजल्ट मेळलो. ती जावन आसा आमची गोवायकी. गोवायकी कितें आमी बरी ना, आमकां सर्वीस आमी बरी जाली, म्हाका सर्वीस ना, म्हाका सर्वीस मेळ्ळी, म्हाका पोर्तुगीज पासपोर्ट ना, म्हाका पोर्तुगीज पासपोर्ट. ही गोवायकी न्ही. गोवायकी इज अ कंप्लीट पॅकेज. कशे भाशेन आमी मोगान हे आमचो प्रोसेस केलो आनी आमकां जैत मेळ्ळें जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. जेजू कारगाम. आनी कोण आसा गोवायकी दिवपाक? कितें तरी आसतलें. होय, आसूंकूच जाय. जेजू कारगाम. बाळ भयणीनो, तुम्ही जाणो कालच्या बुधवाराक आमी शिकल्या की जेजून म्हणलां जेन्ना तुम्ही लोचतेल्यात म्हाका गोवायकी दिवपाक, एक दीस तोय लोचतलो. आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें घडटा आनी आमी खरेपणी सभे माजार सगळ्यांक सांगूंक जाय, ल्हान वस्त जावन पूण आमी खरेपणी ती आमी गोवायकी दिवंक जाय, कित्याक देवान आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें केलां. तो बरो देव, इज अ गुड गॉड. आमच्या जिवितांत तो बरें ना बरेंच करता. जें बरें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाचें, जें वायट घडटा तें देवाचें न्हय, तें सैतानाचें. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आहात, सैतानाचें पयस जाता, देवाचें आमच्या जिवितांत येता आनी आमच्यान गोवायकी दिता.
जेजू गार्गा Jesu Garga. Praise God. Sister Fatima was Sister Perpetua कितें आहा? आमकां गाल्फांतली मातशी एक टेस्टिमनी जाय कातार. Galfa testimony kind. Thank God for we are still alive. There are so many people starving. We have everything, brother. Ang dewan suglen besa hai. Deva arga. Amen. Amen. Thank you, Jaul Jesus. testimony ani kai na brother. Am आज देखून dewan jitti dole. Lok itse keso suffer jata hai sansrang. But praise God. Am आज देखून देवानी सगले दिला. Jesu arga. जेजू गार्गा जेजू गार्गा खरेपणी जेजू गार्गा. तुमच्या जिवितान ना हांव काल कोण टेस्टिमनी दिलो म्हणजे क्लासीनी डॉक्टर प्रिया म्हणून आणि ती म्हणटाली ती दोतोर आणि ती म्हणटाली की जेन्ना ती हॉस्पिटलान सदां वेता जेन्ना तिचो हॉस्पिटलान गेली एक कोण पेशंट आसलो आणि ती पेशंट तुडू दिताली ऑक्सिजन सिलिंडर तिका ऑक्सिजन दिवपाक तिका तिका ब्रीथ करूंक जायना तिका विस्वास सोडूंक जायना कित्याक तिच्या लंग्सान कितें जालां कितें तरी इन्फेक्शन जालां म्हणटा तिका सिलिंडरतून ऑक्सिजन दितात आनी तिका आतां तें ऑक्सिजन कित्याक दितात कित्याक तिका जिवीत दवरपाक आनी ती आतां ऑक्सिजन मेळपाक ते सिलिंडरांतले ऑक्सिजन तिका विस्वास सोडपाक ती आतां दुडू दिता आनी भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका ऑक्सिजन फुकट मेळ्ळा पूण आमी समजता की हें म्हाका मेळोंकूच जाय देवान म्हाका रोज टायम दिवंकूच जाय पूण जेन्ना आमचे कडेन कितें आहा तेन्ना आमी म्हणटा कांयच न्ही एक दीस आमकां केन्ना आमची आडकोड जाता आमी कोणाक पळयता कशे भशेन ती तांचे कुडीन कितें त्रास जाता तेन्ना आमकां आमचे दोळे उक्ते जातात आनी म्हणटा सायबा आर्गा तुका हें वारो म्हाका दिलाय तुवें हें म्हाका जेवण दिलाय ते भशेन आमच्या बाय फातिमान म्हणलां आतां आमी कितले फाटी आमी देवाक Hallelujah. कितें म्हणटा जनीना व्हॉट यू सेड Flavia, no brother. हां No, Sister Janina, तुगे मायका आवाज येयलो. Okay, okay. ना हांव म्हणटा वी आर अनग्रेटफुल कितें म्हणटात आमचे भाशेन अनुपकारी अनउपकारी रावता आमी वय की ना आमच्या जिवितान कितें बरें घडटा तें आमी सोबी माजार सांगपाक आमी म्हणटा कितें सांगपाचें लॉटरी लागत जाल्यार बरें पोर्तुगीज पासपोर्ट लागत जाल्यार बरें लॉटरी लागत जाल्यार बरें आमच्या जिवितान इने आमकां वारो मेळटा तेजे भाशेन बाय फातेर म्हणलें आतां आमी जिवी आहात आमकां सगळें मेळटा आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाचें आमच्या जिवितान कितें तरी बरें घडटा की ना घडलां की ना जायतें घडटा ब्रदर जायतें बरेंपण म्हजो चेडो आतां हांवें तुमकां सांगलेलें थोडे दीस पयलीं म्हाका दिसता 15 दीस 30 सुमान 3 सुमान पयलीं हांवें म्हणलेलें म्हजो चेडो आहा तो स्विडन वचपाचो आसलो आनी हांव जेन्ना मागणें करतालो हांव चिंततालो बाबा हो स्विडन वता हांगा सोडून तिचो देसपेज चड जातली आनी अशें आनी तशें आनी तेजे उपरांत मागणें केले उपरांत हांवें म्हज्या पुताक सांगलें बाबा तू खरेंच थंयसर वेताय म्हणून म्हाका वचोंक जाय आतां चान्स मेळला म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळल्या हांवें ताका विचारलें थीं वेशी जाल्यार हांगा रावचें जाल्यार तुका कितें फायदो जातलो अशें म्हाका सांग तुका हांगा रावन कितें फायदो जातलो थीं रावन कितें फायदो जातलो हांवें ताका सांगलें तूं मातशें कितें मातशें चिंतून म्हाका सांग 1-2 दीस घे आनी तें चिंतल्या उपरांत हांवें ताका सांगलें बाबा तूं म्हाका कितें सांगचें आदी म्हाका अशें दिसता की तूं हांगा रावल्यार बरो कित्याक थीं वेतकूच तुका वो निमणो सेमेस्टर तुजो शिकपाक थंयसर वेतलोय जें तूं शिकलाय तें परतून शिकतलोय तेजे उपरांत हांगा येतकूच तुका तें इंटर्नशीप आहा ती तुका कंपनी मेळची ना
आणि तू बायतान वेतलोय तुजो थंडीन वेतलोय तुका जेवण करचें पडटलें नाश्तो करचो पडटलो नव्या गांवांत वेतलोय आनी तिचो सगळी थंडी आहा ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान डिसेंबरान जानेवारीन तुका खूब थंडी -15 डिग्रीज कित्याक तूं वचूंक सोदताय चिंत बरे भाशेन हें सगळें सांगले उपरांत 2 दिसांनी तोच येता म्हणटा हांवें बरे भाशेन हें कंपॅरिजन केला म्हाका दिसता रावल्यार बरो तो रावलो असो पूण आतां ताणें सांगलेले कॉलेजीक तो वेता म्हणून आतां ताचें हॉस्टेल गेल्लें कित्याक आमी गेल्ले आमी थंयसर उडुपी हांगा कर्नाटकान आनी ताका गाडयेन हाडलो सगळें सामान घेवन येयल्लो ताजो हॉस्टेल सगळें गेलें सगळें जें कितें सामान हाडलें तें सगळें हाडलें परतून कित्याक तो परतून वचपाचो नासलो म्हणून आतां ताका हॉस्टेल जाय हॉस्टेल अलॉटमेंट जालें आनी ताका हॉस्टेल मेळोंक ना हॉस्टेल ताका मेळना आतां खंय रावतलो तो परतून कॉलेजीक वचूंक जाय म्हणटच आमी कितें केलें तेचे फीज भरले आनी कॉल केलो ती दिसा सांगता तुमी तो भायर वचपाचो आसलो आतां सगळें भरलें अशें तशें तुमी धाडा ईमेल धाडा आनी म्हजी मिसिजान आनी म्हज्या चेड्यान एग्रीमेंट केलो कित्याक मातुवाचो 18वो विस्वो बोर्ड 19 म्हणटा जेन्ना दोगां जाणां एग्री करून मागणें करता देव ते मागणें आयकता देव ते मागणें आयकता पण स्क्रिप्चर घाली जाल्यार रावया तूं स्क्रिप्चर घालशी जाल्यार मातुवाचो 18वो विस्वो बोर्ड 19 मॅथ्यू 18:19 तो म्हणटा जेन्ना दोगां जाणां एका मोनाची जातीत जाल्यार एका मोनाची जातोस मागणें करता भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता स्वर्गार आसता तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो कित्याक दोग ते जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय तांचे मदीं हांव आसा वय वय ते बरें आहा दोग जाणां आपले ताच्या नांवान एकठांय जाल्यार ते तो थंय आसा ते बरें आहा पूण ही एक मोनाची दोगां जाणां एक मोनाची आसत जाल्यार ते मागणें करीत जाल्यार देव ते मागणें आयकता भाव भयणीनो कितले फाटी म्हजी मिसीज आनी हांव जेन्ना बरोबर सजमीकण आमच्या भुरग्यां पासत मागणें केला ते मागणें सदांच देवान आयकलो आयक वाचूया कितें म्हणटा तो स्क्रिप्चर आनी एक हांव तुमकां सांगता तुमची भितरलीं दोगां जाणां संवसारान कसली वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो ना पुरो 19 म्हणटोच तो म्हणटा कितें जो एका मोनाचो जाता दोगां जाणां एका मोनाची जातात आनी ते मागणें करतात तेन्ना देव स्वर्गाराचो आमचो स्वर्गीचो बाप तें घडोवन हाडटा भाव भयणीनो आमकां मातशी सोजमणी मेळत जाल्यार ह्या उतराची ह्या उतरान इतलो पावर आहा फकत जाय आमकां एका मोनाची जावपाक आनी हो स्क्रिप्चर हें देवाचें उतर खंयच्या दोगां मदें एकदम पावरफुल जावंक शकता कोणा मदें जावंक शकता पण म्हाका सांगूंक शकता खूब आयला रिपीट कर हांव म्हणटा जेन्ना दोगां एका मोनाची जातात आनी मागणें करतात स्वर्गीचो बाप तें पावो करता घडोवन हाडटा म्हणटच खंयच्या संबंदा वरवीं आमी एका मोनाची जावंक जाय भावार्था वरवीं Ours and even if other relationship become one. होय पूण आमच्या जिवितान कोणाची गो बायलांची तेन्ना गो आनी बायल एका मोनाची आसतात भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता जेन्ना बायल आनी गो एका मोनाची आसतात आनी ते मागणें करतात तांच्या जिवितान तांच्या फॅमिलीन कितलें बरें जाता केन्ना हांवें पळयलां
म्हणून हांव ही पयली गोवायकी काबार करता आनी तेजे उपरांत ताजे ह्या स्क्रिप्चर तुका शिकयता शिकवण दिता. म्हणटच म्हज्या मिसिजान आनी म्हज्या चेड्यान ते एग्रीमेंट प्रे केले अकॉर्डिंग टू मॅथ्यू 18:19 मागणें केलें आनी म्हणलें साहेब बापा हें तुजें उतर म्हणटा की जेन्ना दोगां जाणां एका मनाची जातात आनी ते मागणें करतात तूं तें स्वर्गार आमकां घडोवन हाडटाय. हाचे पयलीं ताचें सगळें अलॉटमेंट जाल्लें ताका हॉस्टेल मेळोंक ना. हें मागणें केले उपरांत आयज ही आयची खबर सुमार 9:30 10:30 आयची खबर सकाळी एका वरान त्या बायलेचो तिणें म्हज्या मिसिजान तिचो फोन केलो तिका इन द स्पिरीट म्हणून फोन करूया. जेन्ना ती बायलेक जी पयली म्हणून ना 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 कांय ना मिस्टर फोन कर ती म्हणून लागली मातशी राव म्हणून लागली 5 मिनटां राव फोनाचेर राव हांव चॅक करता चॅक कितें कितें केलें आनी कितें कितें म्हणून सांगू तुका बाब म्हणिनो ते बायलेन सांगलें तुजो पूत आल्लो त्या हॉस्टेलार व्हरूंक तोच रूम आमी ताका दिता आनी ती एसी घालून दिता ताका Praise Jesus. एका वरान. आनी तुमकां सांगता भाव भयणीनो जेन्ना दोगां जाणां एका मनाची जावन ते मागणें करतात हांव तुका सांगता ते मागणें एकदम सामकें पावरफुल मागणें. Powerful. केन्ना आमच्या जिवितान समजा जेन्ना कोण घोव आनी बायलांचे लग्न जाता हनीमून जाता तेन्ना बायल म्हणलें म्हाका मून पासून जाय. घोव दितलो मून तो हाडटलो प्लेन हाडटलो एरोप्लेन हाडटलो मुनाचेर पासून येतलो. थोडे दीस जाता 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 मूनय ना हानीय ना. कित्याक आतां तो एक चिंता ती एक चिंता तो दिना कांय मेळना. आतां आमी टॉलरेट करता ना. होय. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत राव जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा कितले फाटी आमच्या जिवितान आमी खालती रावंक जाय. समजा हांव आतां हांव गो म्हणून म्हज्या बायलेक सांगना हांव गो आतां हांव हेड ऑफ द हावस तुवें आयकोंक जाय जें हांव सांगता तें करूंक जाय. तशें न्हय. देवान आमकां सांगलां हो एफेसकारांक 5-20 वड म्हाका दिसता 22वी वड 23वी वड आमच्यान पळया ती हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां 22 वा 23 एफेसकारांक 5-20 वड म्हाका दिसता वड 22 वाचूया. बायलो म्हाका दिसता 21वी वड 21 तुम्ही क्रिस्ताक मान दितात म्हूण दाखोवंक एकामेकाक खालती जायात. तुम्ही क्रिस्ताक मान दितात म्हूण दाखोवंक एकामेकाक खालती जायात. एकामेकाक खालती जावपाचें म्हणजे कितें भाव? खालती जायात. एकामेकाक खालती जावपाक म्हणजे कितें? ताच्या उपरांत 22 वड 23 वड 33 वड पर्यंत मागीर सगळं जाता. पूण 21वी वड कितें म्हणटा? तुम्ही क्रिस्ताक मान दितात म्हूण दाखोवंक एकामेकाक खालती जायात. आनी तेजे उपरांत तो कितें सांगता? बायलो आपल्या घोवाक खालत्यो जावच्यो. हाचो अर्थ कितें? फकत बायल्यान आपल्या घोवाक खालती रावंक जाय घोवानूय आपल्या बायलेक खालती रावंक जाय. घोवानूय जावंक जाय. दोगांयनी. कित्याक 21वी वड म्हणटा तुम्ही क्रिस्ताक मान दितात म्हूण दाखोवंक एकामेकाक खालती जावंक जाय. एकामेकाक म्हणजे वी हॅव टू सबमिट टू वन अनदर. येस. त्या भाशेन एका बायलेन आपल्या गोरकाराक सबमिट करूंक जाय व ताका खालतो रावंक जाय. तेच भाशेन एका गोरकारान आपली बायलेक खालतो रावंक जाय. आनी कितले फाटी भाव भयणीनो
लोकांक ही सोजमणी ना म्हणून फकत गोरकार आपले सांगता. हांव जाणो दुसरे वाटेनूय हा की केन्नाय बायलूय आपलो हुकूम दाखयता. गोरकार आपलो हा हांव कितें म्हणलें तुवें बरें, बायलेन कितें गोरकारान सांगलें करूंक जाय. जबरदस्ती करपाची गरज आसा ना. खालती रावपाक म्हणजे जबरदस्ती करूंक जायना. खालती रावपाक म्हणजे कितें, हांव क्रिस्ताक मान दिता म्हूण दाखोवंक आमी एकामेकाक खालती रावंक जाय. एकामेकाक सबमीट करता. आणि जेन्ना हो संबंध एका गोरकाराचो आनी बायलेचो आसता तो संबंध दुसरोच आसता. ज्या भाशेन एका गोरकारान आपली बायलेक खालतो रावंक जाय तेच भाशेन गोरकारान आपली बायलेकूय खालती रावंक जाय. आनी जेन्ना ती एकामेकाक खालती रावतात भाव भयणीनो, ती एक मनाची आसता. एक मनाची आसत जाल्यार आनी तूं एका मनान ते मागणे, कसले मागणे, तुज्या भुरग्यां पासत, तुज्या फॅमिली पासत, तुज्या कामा पासत, तुज्या भाटां पासत, तुज्या चॉकलेटी पासत, तुज्या न्हीद पडना जाल्यार तुज्या न्हीद पडपाकूय पासत, सगळें बरें जाता. Amen. आतां समजा हांवें हें सांगलें, हें देवाचें उतर सांगता. आतां अशें शकता की बायल खालती रावता आपल्या गोरकाराक. हें उतर सांगता की बायलेन आपल्या गोरकाराक खालती रावंक जाय. पूण गोरकार आपली बायलेक खालती रावना. गोरकार आपली बायलेक खालतो रावना. बायल आपल्या बायलेक गोरकाराक खालती रावता. आनी ती खालती रावता कित्याक? तसलाच तो कितें सांगता तें करया, आमकां किटकिट नाका, करया. ही एक मनाची आसता ना. No. म्हणटच भाव भयणीनो, ही मनाची जावपाक वय बायल आपल्या गोरकाराक खालती केन्ना रावता, जेन्ना गोरकार देवाक खालती रावता. Yes. गोरकार देवाक खालती रावना जाल्यार गोरकार हो बायल देवाक पयलीं खालती रावना जाल्यार सबमीट करिना जाल्यार ज्या दादल्याक वा जे बायलेक देवाक खालती रावना जाल्यार रावना ती तांकां खालती रावन कसलो फायदो जालो. तोच हें खालती रावपाक हाचो अर्थ कितें जाणा भाव भयणीनो? हाचो अर्थ फकत आमच्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी खालती रावंक जाय. संवसाराच्या वस्तूंनी कितें जेवण करपाचें, आयज बिर्याणी करपाची, आयज शीत कडी करपाची, आयज सुंगटांची कडी करपाची, आयज सोराक करूंक जाय, कितें कितें ते संवसाराच्या वस्तूंनी बायलेन खालती रावंक जाय. पूण आत्मीक वस्तूंनी समजा गोरकार तिका सांगता कितें देवाच्या उतराची आड म्हणटा तेन्ना बायलेक गोरकाराक खालती रावपाची गरज ना. समजा बायल देवाच्या उतराचेर आड घाता आनी खरो आपलो गोरकार देवाक खालती रावता, ताका गरज ना. जेन्ना बायल देवाच्या उतराचेर आड घाता तिका खालती रावता. म्हणजे खालती कोण जाता, कोण एकामेकाक खालती रावता, जी कोण पयलीं देवाक खालती रावता. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? वय जाता. म्हणटच आमी एकामेकाक खालती जावच्या पयलीं आमी खालती देवाक जावंक जाय. वी हॅव टू सबमीट टू द वर्ड. आमी देवाक खालती रावंक जाय. आमकांच एक प्रश्न विचारूया आयज. जेन्ना हांवें तुमकां ही गोवायकी दिली, पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो, वय एका मनाची मागणी करीत जाल्यार ताचो पावर आहा. एक मनाची जावपाक खूब वस्तू करच्यो पडटा. पयलीं आमी देवाक खालती रावचें पडटा. नातर कितें जाता जाणां, हांव तुमकां सांगता, गोरकार देवाक खालती रावना, बायल देवाक खालती रावना, पूण बादकांच्या कामान दोगांय एक जोडीची, एक मनाची आसता. तुमकां दिसता स्वर्गाक देव आयकतलो असले मागणी? No. अशें घडटा? होय.
गो आणि बायले तशेंच एक देव भिरांत आसपा जाय न्हू ब्रदर. कसली भिरांत? देव भिरांत, देव देवाक देव भिरांत म्हणजे कितें बायजोरीना? म्हणजे देवाच्या एकवटान आसूंक जाय. ना गो आणि बाय. देव भिरांत म्हणली न्हू, गॉड फियरिंग, गॉड फियरिंग. येस म्हणटच हांव तुका विचारता, गॉड फियरिंग देव भिरांत म्हणजे कितें नव्या करारान? पोन्न्या करारान देव भिरांत म्हणजे कितें? देव भिरांत आसली पोन्न्या करारान, देव भिरांत हा नव्या करारान. पोन्न्या कराराची देव भिरांत आनी नव्या कराराची देव भिरांत ताचे डिफरन्स आहा. कितें आहा ते? Praise Jesus. Nice teaching. Praise God. Thank you, Holy Spirit. पोन्न्या करारान देव भिरांत नासली, असली नव्या करारान देव भिरांत ना. आहा आहा. म्हणटच पोन्न्या कराराची देव भिरांत आनी नव्या कराराची देव भिरांत सेम, तीच सेम हा. ना म्हणटच देव भिरांत म्हणजे कितें? आता आमी नव्या कराराची भुरगीं, देव भिरांत म्हणजे कितें? कोण म्हाका सांगूंक शकता? देवान आमचे पासत खुर्सार कितें केलें, व्हडलें सॅक्रिफायस केलें तें. म्हणटच कितें? आनी सॅक्रिफायस केलो तो आमचे पासत मेलो. Thank you, Jesus. कोण सांगूंक शकता म्हाका? तो आमचो चड मोग करतात. म्हणजे पोन्न्या करार कोण नासलो? देव आतां Because बदलला. of sin nature. देव आतां बदलला. ना हा जेनिसिया? Because of sin nature, and it took it out of our shameness to the cross, and he gave us newness of life. We are not righteous in our action, but we are righteous with, we made righteous with Christ. प्रमाणित. डिफरन्स कितें? पोन्न्या कराराचें आनी नव्या कराराचें कितें आहा? बरें, हांव सांगता. पोन्न्या करारान कितें आसलें? मोइसेसाचो कायदो आसलो, वय की ना? होय. पोन्न्या करार करपा नासली, मोइसेसाचो कायदो आसलो. जो कोण मोइसेसाचो कायदो मोडटालो ओ पाडिनासलो ताका कितें आसतालें? खास्त आसताली. खास आसताली. सारकें म्हणलें. म्हणटच पोन्न्या करारात देव भिरांत म्हणजे कितें? म्हाका हांव कसलें कितें आड वेचना, मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे आड वेचना, कित्याक म्हाका खास मेवतली म्हणून. त्या खास म्हाका मेळना जावन म्हाका देव भिरांत आसता. कळ्ळें सगल्यांक? आतां समजा, बरें हांव तुमकां आनी एक उदाहरण दिता. जेन्ना तुजे कडेन समजा 2-3 वर्सांचो भुरगो आहा, 2-3 वर्सांचो भुरगो एकदम बरो आसता न्ही, कांय मस्ती करिना, वय की ना? लावीक विचारती काय चली आहा? बरें, हांव विचारता तुमकां, 2-3-4 वर्सांची भुरगीं मस्ती करिनात? करतात. बरें, मस्ती करता म्हणून तूं त्या भुरग्या कडेन वेचलय आनी सांगतले, म्हज्या भुरग्या बरो जाव, मातसो मस्ती करनाका, जेजू तुजे पासत मेलो, ताणें खुर्सार तुजे पासत रगत बारयले, तूं अशें करनाका. तो कितें करतलो तुका? तो तुका पळयतलो म्हणटलो, कितें सांगता रे, काणयो सांगता रे? आनी आपली मस्ती करीत वेतलो, वय की ना? पूण आतां तूं एक बोडी घे, बोडी ना म्हजे कडेन हातान, पण समजा एक बोडी आहा तुज्या हातान, एक बोडी घे आनी ताका सांग मस्ती करनाका. तो मस्ती करता. तूं आतां ताका बोडी दाखय, तूं मस्ती करशी जाल्यार तुका पेट पडटलो. पेट म्हणून आयकलां तुमी ना, पेट पडटलो म्हणून? आयकलां. तुका बरो पेट पड. आतां त्या भुरग्याक आतां कसली भिरांत आहा? बोडयेची मार पडटलो म्हणून. तो मार पडटलो म्हणून तो भुरगो आतां मस्ती करिना. तो मस्ती कित्याक करतालो? कित्याक ताका कसलीच भिरांत नासली. कितले पाटी पाय माय
आपला भुरगो मस्ती करता हे करता ना मुजो आपूर बायचो सड ताका केलो ताका जुदियो केलो ताका आन्नाडी केलो ताका मागीर ताका खूब भोगचें पडटा पण जेन्ना ताका बोडी दाखोवन सामको ताका डिसिप्लिन केलो तो आतां बोडयेक लागून मस्ती करचो ना होय की ना होय ब्रदर. आतां भुरगो आतां 2-3 वर्सांचो बरो वयर जाला आतां 20 वर्सांचो जाला कितल्या वर्सांचो 20 20. वर्सांचो आतां तो मस्ती करता तूं बोडी घेवन ताका मारतलोय ना. तुज्यान बोडी घेवन मारूंक जायना कित्याक आतां तो व्हडलो जाला ताका आतां शिकोवन दिवंक जाय देवाची अरे बाबा पुता म्हज्या जेजू तुजे पासत मेलो जेजून आपल्या रोगात वारयलें इतलो तुजो मोग करता कित्याक आन्नाडी जालाय तूं बरें भुरगो जाव आतां बोडी नाका ताका आतां ताका सजमणी जाय कित्याक सजमणी मेळटा तो म्हणटा देव म्हजो इतलो मोग करता आनी आतां मोगा वरवीं तो मस्ती कित्याक करिना कित्याक तो मार मेवतलो म्हणून करिना तो आतां देवाक दुखोवंक सोदिना कित्याक देवान आपलो इतलो मोग ताका दाखयला आनी त्या भाशेन आमी आतां नव्या कोराराची भुरगीं जाल्या आमी त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमकां पेट दिवंक जाय त्या भाशेन आमी पोरण्या कोरार आसली त्या कोरारान आमी ना आतां आमी व्हडली जाल्या आतां आमकां जेजू आमचे भितर आहा ताणें आपलो मोग आमचे भितर ओतयला आमी देवाचो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी अणभवला देखून आमी आतां ती मस्ती आनी पातक आनी वायटपण आमी ही जावन आसा त्यो भिरांत नव्या कारान देव भिरांत जावन आसा जी भिरांत आमकां आहा पेट पडटलो आमकां खास आसतली म्हणून न्हय पण ही देव भिरांत जावन आसा नव्या कारान की देवान म्हजे पासून इतलें मोग केला की म्हाका देवाक दुखोवपाक नाका ही जावन आसा देव भिरांत थँक यू जीसस. व्हडले भाव भयणीनो येस ब्रदर. व्हडले आमकां म्हणटोच जेन्ना आमकां देव भिरांत हा देव भिरांत नव्या कोरारान कित्याक हा आमकां नव्या कोरारान देव भिरांत हा कित्याक देवान आमचे पासत तो ताणें रोगत वारयला आनी आमी ताजेर बावट दवरला आनी देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आपलो मेन नासलेलो मोग ओतयला पवित्र आत्म्या उदेशी आनी हो मोग आमी अणभवला म्हणून आतां आमी हो मोग आमचे भितर हा म्हणून देवाचो मोग जो मनशाचो न्हय पूण देवाचो मोग आतां आमकां देवाक दुखोवपाक नाका आमकां पातोक नाका आमकां भिरांत ना की देव आमकां खास दितलो म्हणून कित्याक खास दिवपाची आसली ताणें जेजूक दिली आतां आमकां फकत मोग दिता ही जावन आसा आमची नव्या कारारान देव भिरांत येस गॉड. हांव कितें सांगूंक सोदतालो समजा एक बायल आपल्या घरकार त्रास करीत तो तिका जेवण दिना मारीत म्हणून ती आतां भिरांतीन ताका ती आपल्या घरकाराक खालती रावता कित्याक तो कितें त्रास करीत म्हणून तिका देव भिरांत हा ना. घराची न्ही तिका देव भिरांत हा घरकाराची तिका भिरांत हा आपले कुडीची ती जेन्ना ती सारके भाशेन चलता हांव फकत बायलेच सांगना केन्नाय दुसरे भाशेन घरकाराचे घडोवंक शकता कोणी खिचे पाटीर न्हय पूण नव्या कोरारान देव भिरांत जावन आसा कसली भिरांत की आमी ह्या वेळार देवाचो मोग इतलो अणभवला आमी देवाक इतली खालती रावल्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलल्या म्हणून सगळे आमच्या जिवितान सगळे बरें स्मूथ वचना कितलो लोक चिंता हांव तुका आतां सांगता ही बाय जेनिशिया आतां जी आतां क्लासीन येयल्या म्हाका थोडो वेळ पयलीं तिणेच म्हाका फोन केलो जेनिशिया म्हाका एक सांग आतां यू कॅन टॉक इन इंग्लीश यू कॅन टॉक इन कोंकणी तूं म्हाका सांग आतां जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगून रावलाय when you come to God's word तुका कितले त्रास जाल्या how much trouble have you faced Praise God, brother. Repeat once, brother. I said ever since you come to God's word and you want to live according to God's word has there been more problem in your life Yes,
Yes. Hmm. Yes, praise God. So tell everybody how it is. Before you had more problem or now you have more problem? Before, when I was coming in JCLM, before that I was suffering in depression along with taking medication. But when I experienced God's love, and when I tried to spreading God, when I delivered from my depression, when I experienced God's love, and when I spread to God, is many opposition has to come, is many persecution, everything condemning, but and also Holy Spirit convicting me with this scripture, Ezekiel 11, Jerusalem is condemned. Regarding that scripture was Holy Spirit talking to me again and again. जेनिसिया Still किती Jesus म्हणता love. जेन्ना थान ती आता देवाच्या उतरान निघून रावल्या तेन्ना थान तिजे धुमाळो चोड येला. धुमाळो चोड येला म्हणजे किते आता ती डिप्रेशनान आसली. आता तिका देवान सुटका दिल्या डिप्रेशना वचून. आता तिने पवित्र आत्म्या उदिशी देवाचो मोग अनुभवला आणि आता मोग अनुभवला म्हणून ती आता दुसऱ्यांक मोग दिवंक सोदता. देवाच्या उतर शिकोवंक सोदता. देवाच्या उतर कोरगोड करूंक सोदता. ते उतर पाळटा. जो मोग तिने अनुभवला तो दिवंक सोदता. आणि आता जेन्ना ती दिता मोग सैतान तिका माळो दिता. खूप त्रास दिता. Scripture खिचो तो which scripture Genesia? Ezekiel 11, 2 and 3. 2 and 3 कितें म्हणटा? ताणे म्हाका म्हणले, मनशाच्या पुता हे ते खालच्यो मांडण्यो येवजितात आणि ह्या आख्या शारांत आपली खोटी बुद शिपडाय आसात ते अशें म्हणटात. घरां बांदचो वेळ अजून पावूंक ना. हे शार चुलीचेर दवरलोलें आयदन आनी आमी मांस. Okay, मातशें इंग्लिशीन वाचता. Genesia, tell in English. Okay. आमचे भाशेन उतरां मातशीं व्हडलीं म्हाका सजमणी इतली सारकी मेळना. Okay. Praise God. God said to me, mortal man, these men make evil plans and give bad advice in this city. They say, we will soon be building houses again. This city is like a cooking pot and we are like the meat in it, but at least it protects us from the fire. Brother, what version is this? GNT version. Okay, thank you, sweetheart. जेजू कारना म्हणटोस देवान तिका हे उतर दाखयलें. पळय तो एजिकेल कितें म्हणटा? तो म्हणटा मनशाच्या पुता हे ते खोट्यो मांडावण्यो योजितात आणि ह्या आख्या शारांत आपली खोटी बूड शिपडायतात आसात ते. म्हणजे खूप लोक या संवसारान कितें करता? जो कोण जेजूक वळखना, अजून देवाचो मोग अनुभवूंक ना. तुमकां दिसता जेन्ना कोणाक उतराची सजमणी मेळोंक ना तेन्ना त्या मनशाक तो मनीस कोणा बरोबर संबंध दवरता? संसारी दवरता ओ सैतानाचें आयकता. होय. पूण जो कोणें देवाचो मोग अनुभवला पवित्र आत्म्या उदेशी तांचें चिंतप कशे भाशेन जातलें? संसारी जातलें? स्वर्गींचें देवाच्या उतरा प्रमाणे. म्हणटा ती आतां म्हणटा, जेनिसिया कितें म्हणटा? ही चोली म्हणटा की जेन्ना तिका देवान
डिप्रेशन ओडून तिका सुटका दिल्या आणि देवाचो मोग तिने अनुभवला. वो मोग ती आता दुसऱ्यांक दिवंक सोदता, देवाच्या मुखार शिकोवंक सोदता. पूण आता ज्या लोकांक ती शिकोवंक सोदता अजून त्या लोकांक देवाचो मोग अजून पासून अनुभवंक ना. म्हणटच ती आता ते मोग तो घेवपाचे सो ते तिजेर आड येतात, तिका त्रास कोत्तात आणि ती आता एकदम दुखी जाता. ती म्हणटा हे कितें घडटा म्हज्या जिवितांत. पण तिने थाराव घेतला, सायबा तुवें म्हाका इतली सुटका दिल्याय, तुवें म्हाका डिप्रेशनान काडलाय, तुवें म्हजे भितर इतलो मोग अनुभवला. लोकांक कितें कोत्ता तें करुनी हांव तुजें काम बंद करची ना. हांव तुजें उतर परगट करतलीच. Amen. Praise God. Teresa, is Amen. that right? Yes, yes, it's I am experiencing that fire of Holy Spirit, that presence vibrating. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तुझ भाव भयणीनो, काय बरे भशेन कोणाच्या गोवायकी वरवीं देव आमकां कितें ना कितें शिकयता. हांवें प्रॉमिस केलें जेन्ना आमी एका मनाची जावन म्हजो पूत आनी म्हजी गोरकांनी एका मनाची जावन मागणी केले उपरांत ताचें काम जालें. आमी आतां शिकता की आमी एका मनाची जाल्या, आमी पवित्र आत्म्याच्या मोगान आमी आसा, पवित्र आत्म्याचो मोग अनुभवला. आतां आमी जेन्ना हो मोग अनुभवला आमी कितें करूंक जाय? दुसऱ्यांक दिवंक जाय. दुसऱ्यांक दिवंक येता तेन्ना सगलो लोक तुका म्हणटाले ये रे बाबा बॉस, काय बरो शिकयताय, कितलो देवाच्या मोगान आय, ये चाव पे, बिस्कीट खा. तुका दारा कडसूनच तुका धाडटली बाय पयस. जेन्ना अशें घडटा आमी कितें करतले? रडटले काय? सायबा तुवें म्हाका इतलो मोग दिलो, कित्याक हो लोक अशें कोत्ता म्हाका? कित्याक हो लोक म्हाका दुखयता? कित्याक म्हाका नाकारता? कित्याक म्हाका पयस दवरता? कित्याक म्हजेर आड उलयता? कित्याक दुसऱ्यांक म्हजे कडेन येवपाक बंद कोत्ता? लोक हा ताजे कडेन वचो नाका, ताका आयको नाका. जो कोण अशें सांगता आणि देवाचो मोग अनुभवला ना, अजून पासून पवित्र आत्मा तांचे भितर आसा. होय, पवित्र आत्मा आसा. समजा आमी अशे भाशेन चलत जाल्यार दुसऱ्यांचेर आड वचत, जो कोण देवाचे उतर शिकयता तांचे दुमाळो कोत्ता, अजून पासून ताका उतराची सजमणी देवाचो मोग ताणें अनुभवला ना. पूण आमी खरेपणी देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार जेन्ना देवाचे उतर कोण परगट कोत्ता आमी तांकां बरे भशेन आमंत्रण दिता, तांकां आमी स्विकार करतले. तांकां म्हणटले घेयात, तुमी जें कोत्तात बरें करात. तांकां आमी बरी उतरां दितले, तांकां एनकरेज करतले. पूण आमी जेन्ना तांचेर आड वेता हाचो अर्थ कितें? म्हाका भितर म्हजे भितर कुसकेपण आहा, म्हजे भितर देवाचो मोग अजून ना, म्हजीच राजवडकी आनी म्हजेंच कितें हा तें म्हाका चलोवंक जाय. म्हाका देवाच्या उतरान मेळोंक ना. पूण ही चोली जेनिशिया म्हणटा म्हजे भितर इतलो मोग हा देवाचो, मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. दुसऱ्यांक हांव ही देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक सोदता. देखून हांवें ताका सांगलें क्लास जावचे पयलीं, जो कोण तुका कितें कोत्ता ताजेर तूं चोत्राय धरनाका. कित्याक ह्या संवसारान सगळ्या लोकांनी देवाचो मोग अनुभवंक ना. तूं फकत मोग दी. देव आमकां, आमी कितलीं वर्सां देवान आमकां मोग दीत हा आनी आमी ताका नाकारला, पूण ताणें आमकां सोडल्या ना. करीत आहा तो मोग, दीत हा आमकां, दीत हा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना तुवें आनी हांवें देवाचो मोग अनुभवला आनी आतां सैतान हो कोण तरी आमचेर आड येता, दुमाळो येता, पर्सिक्युशन येता, आमकां लोक नाकारता. आमी बसतल्या कोनशाक रडटले, म्हणटले कितें घडटा सायबा, कित्याक लोक अशें म्हाका कोत्ता. आमी रडटले, केन्नाच रडची ना. आमी म्हणटले सायबा कोणे म्हाका नाकारलो जाल्यार, कोणे म्हाका पयस दवरलो जाल्यार, कोणे म्हाका दुखयलो जाल्यार, कोणे म्हजेर आड उलयलो जाल्यार
कांयच परवा ना. जे तुवें म्हाका दिलाय ते इतलो मोग तुवें दिलाय. कोणे म्हाका दुमाळो दिलो, कोणे म्हाका नाकारलो, त्रास केला, ते म्हाका कांयच लागना. आनी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान ह्या कोराराची भुरगीं म्हणून आमी हे जे आमच्या जिवितान घडटलें बरो पर्यंत कशें घडटलें. आमी चिंत जाले की आमी जेजू कडेन येयल्या म्हणून, आमी देवाच्या उतरान हान, आमी पवित्र आत्म्याक अणभवला, पवित्र आत्मा आमचे भितर सगलो लोक आमकां बेस दितलो, सगलो लोक आमकां आमंत्रण दितलो, सगलो लोक आमकां म्हणटा ये सायबा बस, च्या पिये, जेवण खा, तुका बरे भाशेन आमी तुका मसाजूय दिता तुज्या पांयांक, तेलूय घालता तुज्या पांयांक, बरे मोचेय घालता तुका. आमी सजमत जाल्या, आमी फटवल्या, बरें काम करूनय जेजू खुर्साक धाडलो. जेजून कोणाक कितें वायट केल्लें ना. जेजून सगल्यांक बरें केलें. बेऱ्यांक कान दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, थोंट्यांक पांय दिले चलपाक, मेलेल्यांक पुनरुज्जीवन केले, देंवचार काडले, 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक जेवण दिलें, भूक मारली. सगळें बरें केलें आनी सगळें बरें करून ताका खुर्साक धाडलो आनी ताका जेशी मारलो. जेजू कितलें बरें करून ताणें त्या लोकांनी जेशी मारलो जाल्यार आमी कोण जेजून बरी आमी? कितें तरी आमी केलां आमच्या जिवितान. सैतानाक आमंत्रण दिलांच आमच्या जिवितान. तो येतलो पाड घालपाक, तो येतलो त्रास दिवपाक, पूण आमी बरी जिवीत जियेल्या जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवन सर्वनार मानलोय जाल्यार सैतानाक आमचेर कांयच करूंक जायना. आनी करीतूय जाल्यार आमकां जेजूच्या नांवान अधिकार आहा ताका अशी खट दिवपाक, सामको पयस धाडपाक. पूण हे जो दुमाळो येतलो त्या दुमाळ्यावून जेजून आमकां सुटका दिवंक ना. दुमाळो येतलोच. इंग्लिशीन सांगता, वी हॅव बीन रिडीम्ड फ्रॉम एवरीथिंग एक्सेप्ट पर्सिक्युशन. पोतून म्हणटा आमकां जेजून सगळ्या वस्तूंनी आमकां ताणें साल्वार केलें, आमकां आमचें तारण जावन. पूण एकूच वस्तून आमचें तारण जावंक ना, आमकां सुटका मेळना, फकत दुमाळा वरवीं. दुमाळो येतलोच. बरें करीत जाल्यार, वायट करशी जाल्यार तुका पुलीस व्हरतली, पूण बरें करशी जाल्यार सैतानूय येतलो आमचेर हाड. तो एकल्या हुंदराक पासून यूज करतलो तुका त्रास करपाक. पूण आमकां अधिकार आहा आनी आमकां त्रास नाका म्हणून आमी सैताना बरोबर एक जावपाची गरज ना. आमी ताका खट मारून सामको ताका इफेर्नान धाडपाची जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत दुमाळो येता, त्रास येता, हें येता, तें येता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आहात, देवाच्या उतरान जेजूच्या पदवेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान सैतानान अशी खट मारूंक जाता, अशें आमी आमच्यान जैतिवंत जिवीत जियोंक जाता. जेजून आमकां जैतिवंत जिवीत जिवन सैत हाडलां. ताका तो लॉज नासलोलो आमचो दुस्मान, येता किटकिट करपाक. ताका एक पाटी ताका खट दिवं, तो जाणो तुजे बरें मस्ती करूंक जाय म्हणून, की ताका जाणो तूं तोंड उक्तें करून सामको बाण सोडटले देवाच्या उतराक, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट, ताका सामको काबार करून दितलो. पूण जेन्ना तो येता, माळो जाता, अशें आमी करीत जाल्यार तो पोत्तून येतलो, कित्याक तो जाणो आमकां भिरांत आहा म्हणून. आयज तान आमी भिरांतीन आसतले, खरेपणी आमी सोल्दादा भाशेन ताचेर झूज करतले, देवाचे उतर घेवन ताका सामको धाडटले ज्या जाग्यार ताका रावंक जाय तो, इफेर्नान. आमेन. आमेन. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. आनी कोण हा? ब्रदर, म्हाका एक पुढे आसलो हेच समानांत. एक दीस मुगे हात हांव उठोवले आनी हांव डोंट नो आखो दीस तो हात सारको दुखतालो. एसो पेन येयली की म्हाका कळना की कितें जालें. काल तरी बरें आहलें
आणि सारकें ते 2-3 दीस आहलो ते बट हांवें रिब्यूक केलें तें पेन आनी हांव उतर आयकत रावलें आनी थोड्या वक्तान म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो की तूं उतर आयकता तेन्ना दॅट एनिमी लेफ्ट यू दॅट पेन लेफ्ट यू सो देवागे उतरां इतू पावर आहा की ते कानार पडटा तिन्या तो पडोन वयता तो दुस्मान सो दॅट्स माय टेस्टिमनी की उतर काना पडलें बट द पेन केदों सोडून गेल तें देखून म्हाका कळोंक ना सो इतू पावर आहा देवागे उतरांत पळय फ्लावी तुवें आतां जी गोवायकी दिली कशे भाशेन देवाचें उतर जिवे आनी बोलिश्ट पळय आमचें काम जाता तें पळय जेन्ना सैतान येता पळय आतां तुजो हात दुखतालो तें देवाचें काम देवान तुका हें काम दूख दिल्या ना दूख जी आसा हें काम जावन आसा ताचें देवाचें न्हय म्हणटच जेन्ना सैतान आमचे आड येता ताचे आड कशे भाशेन येवंक जाता दुखेन अशें तशें जेन्ना ती दूख येता आमच्या तोंडांतल्यान कितें सुट्टा आमकां आमचे कडेन उतर ना जाल्यार आमी कितें आमचें कितें म्हणटा अरे पडटा रे हात अरे दुखता रे अशें जाता आतां आमी कितें उलयता आतां आमी वी गो बॅक टू द वर्ड वी स्विच टू द वर्ड तोंड बंद आमचे कडेन उतर हा म्हणून आमी उतर उलयता समजा उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितांत उतर आमच्या काळजांत ना जाल्यार आनी आमकां दूख येयली जाल्यार आमी कितें म्हणटले जे लागता जी दूख हा जे आमकां दिसता तेच आमी उलयतले होय की ना म्हणटच जे आमकां दिसता जी दूख आसा तेन्ना आमी तें तोंड उक्तें करून उलयल्या जाल्यार ती दूख वयतली ना वाडोवन वयतली म्हणटच जेन्ना आमकां आमी देवाच्या उतरांत आहात आनी सैतान येतलो ताका लॉज ना खंय करून येतलो कितें तरी त्रास पडटा आमच्या जिवितांत कित्याक आमी ह्या अशा संवसारांत आमी जियेता की आमचेच पातक न्हय सगळे पातक आमकां इफेक्ट जाता म्हणटच त्या पातका वरवीं आतां आमकां कसली दूख जाली कसलें दुयेंस येयलें आतां देवाचें उतर आहा जाल्यार आमचे भितर पवित्र आत्मा आमच्या मनान कितें हाडटलो देवाचें उतर ताच्या उतराचो उगडास करतलो ताचें काम तें जुवांचो 14-20 म्हणटा की पवित्र आत्म्याचें काम आमकां शिकोवपाक आनी ते आमच्या मनान हाडपाक पाप म्हज्या नांवेन धाडटलो तो शारतीक म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो 14-20 पूण बाप म्हज्या नांवेन तुमकां धाडटलो तो शारती म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी आमी सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत धाडटलो पूण बाप म्हज्या नांवेन तुमकां धाडटलो तो शारती म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवेन तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो ताचें काम आमकां शिकोवपाक आनी ताचें काम आमच्या मनान हाडपाक जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली वायट परिस्थिती येता कसलें दुयेंस येता कोण तरी आड येता आनी खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी घेवन सर्वंडार मानला जाल्यार आनी आमकां पवित्र आत्म्याचो बातीज मेळ्ळा जाल्यार खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा जाल्यार पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा तें उतर आमच्या मनान हाडपाक त्या वेळार पावभणीनो आमकां बदाम पिस्ता आनी टॉनिक आनी हे तिजान खावपाची गरज ना इतले फाटी आमकां ल्हान आसतना लोक आमकां पांय माय सांगतालो आमची आजी सांगताली आमची श्यामाय सांगताली आमची तिय सांगताली अरे बाबा भुरग्यांक तिजान दिवंक जाय गोडशें दिवंक जाय तांच्या मना पासत तांकां शिकपाक बरे भाशेन आनी आमी खान ओल्ड जालीं आनी तिजान आनी गोडशें खान आमचें मन बरें जालें होय की ना पूण आतां आमी जाणो की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तिजान आनी गोडशें खान आमच्या मनान आमकां आमी जाणार जावंक ना आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां शिकवण मेवल्या आनी ताचें काम जावन आसा त्या परिस्थितीन म्हज्या मनान तें उतर हाडपाक भाव भयणीनो
जेन्ना आता फ्लावीन सांगले की तिका त्रास भोगताली आपल्या हातान तू खाल्ली, ती देवाचें उतर तिच्या भितर नासलें जाल्यार ती कितें करतली आसली? अरे दुखता फोडटा, कोण तरी ब्रदराक, कोण प्रिचराक, कोण पाद्रीक, अरे बाबा मातशें प्रेयर कर, आमच्या क्लासीन सांगतली आसली, अरे बाबा सगळीं तुम्ही मातशें प्रेयर करात, बरे भाशेन करात, बरे सादी साक्रामेंता कडेन बसून न्हीद दिमी घालून मातशें प्रेयर मागणें करात, म्हज्या हात म्हणा देव बरो करतलो म्हणून, देव बरो करतलो मागणें करून देवान आमकां बरी केल्या. म्हाका जाय फकत भावार्थ धरपाक. देखून ताणें फ्लावीन म्हणलें आर्गान तुका तुज्या गाणी हांव बरी जाली. तें उतर हाडलें पवित्र आत्म्यान तिच्या मनान, तिणें जोस केलें, दूख पयस जाली. कितले फाटी भाव म्हणिनो आमी गाडी चलयता, आतां ह्या दिसांनी आमचे कडेन GPS आसा, गुगल घाल, गुगल लेडी लेफ्ट रायट करून आमकां पावयता. कितले फाटी गुगल लेडी आसून आमकां ती आनी कितें गुणान मागीर वता. जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मा, कितले फाटी हांवें पळयलां पवित्र आत्मा ती गुगल आसूनय पवित्र आत्मा आमकां सांगता घरा कडेन हाडटा. आनी देखून पवित्र आत्म्याचें काम तें आमकां शिकोवपाक, आमच्या मनान हाडपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेखुरी देवाच्या उतरान सदांकाळ रावता, आतां पळय आमी सकाळीं उठता, आमी नाश्तो करता, दनपारची खाता, रातची जेवता, मदल्याक पेज जेवता, मागीर च्या पियेता, 5 फाटी आमी कितें तरी करता. थोडो लोक भितर खायत हा आपले कुडीक, पूण आमी खायत आसा आमच्या आत्म्यांक काय? बुधवाराची फकत एक दीस आमी आयकता देवाचें उतर, मागीर आमकां चान्स मेळलो शिकोवपाक, तेन्ना आमी येता शिकोवपाक. नातर आमी देवाच्या उतरान आमी आसता काय? देवाच्या उतरान आमी कित्याक आसता? देवाच्या उतरान आसता शिकोवपाक न्ही. देवाच्या उतरान आमी शिकता सदांकाळ आमचो संबंद आमच्या देवाशी गोड करपाक. आनी एक दीस जेन्ना तो गोड जातलो, देव आमकां म्हणटा, अरे बाबा तुजो संबंद गोड, वचून सांग, दुसऱ्यांक सांग, जे हांवें तुका शिकयलां, जे तुवें आतां प्रॅक्टीस केलें तें दुसऱ्यांक सांग. आमकां जाय ज्या भाशेन आमकां 5 फाटी जेवंक जाय, कोण खायत आसा आपल्या कुडीक, आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक. आमकां नाका आतां आमचें पुस्तक प्रिचरा भाशेन ते हात घेवन वचपाक सगल्या कडेन, अरे म्हजो बायबल घेवन सगल्यांक म्हणपाक की प्रिचर हो तूं देवाचें उतर घेवन पुस्तक घेवन चलताय म्हणून. एक उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून आनी तें मनान घुवणावपाक. हांव पेज जेवता, हांव गाडी चलयता, हांव बाजार करता, हांव हांडयो धुता, हांव म्हज्या रांदता, तें उतर म्हज्या तकलेन चलताच, घुंवता. जितलें घुंवता, जितले म्हज्या मनाची नडसणी जाता, तितलो हांव देवाच्या उतरान आसता. सैतानाक चान्स ना आपल्यो काणयो आनी आपले फटींगपण घेवन हांव त्या उतरान हा, आनी तें उतर म्हज्या काळजान हा म्हणून तें उतर हांव पाळटा आनी हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आमेन. भाव भयणीनो, आमी सैतानाक 10 सेकंड दीत जाल्यार तो आमचें एक वर घेतलो. 10 सेकंड दीत जाल्यार. केन्नाय कोण म्हणटा न्ही, तुका एक 2 बोटां दीत जाल्यार तुमचो हातूय घेवन गेलाय मरे तूं. I gave you 2 fingers, you have taken my hand also. तेच भाशेन सैतानाक मातसो इल्लो चान्स दिलो, तो तुजो इतलो वेळ तुका सगळ्या त्रासान उडयतलो. आमकां जाय उतर आमच्या मनान दवरपाक, पयलें काळजान दवरपाक, आनी पवित्र आत्मा ते आमच्या मनान हाडटलो, मनाची नोसणी करून आमकां आदार करतलो. आनी जेन्ना तो आदार करता आमच्या मनाची नोसणी करपाक, आतां आमी उतर पाळटले आनी एक जैतिवंत जिवीत जियेतना. जे जैतिवंत जिवीत जे जेजून आमकां घडून हाडला, तो आमकां जैतिवंत जिवीत आयज करपाक दिना. ताणें जैतिवंत जिवीत आमकां दिलां. खुर्सार ताणें आमकां जैत दिलां. आमकां जाय तें फकत जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारांत जियोवपाक. आमेन. जेजू कारता. आतां कितें प्रोग्राम हा, म्हाका दिसता हांव चड उलयना. कोणाक आनी गोवायकी दिवंक जाय आनी कोणाक शिकवण करचे पयलीं आमचें हें आहा, रिकॅप. सिस्टर पपेचुआ गेली.
जेजू कारगा ब्रदर एक गवायकी आहा तो मोठा ते प्रेज गॉड दिया गोवायकी आमकां जाय आयज होय हे 2-3 सुमाना पयले हांवें दुसरे इंग्लिश सेशना सांगलो ही गोवायकी हिंगा हांव येवं ना म्हूण सांगो मेळो ना एक दीस आमी 2-3 सुमान पयले ड्रायव्ह कोत्तालीं आनी आमगे हिंग जायत कोणी आमी त्या दिसाक ट्रॅव्हल केलें हिंगा थिंगा जायती भोंवली आनी नेक्स्ट मॉर्निंग मागीर तो आयतार आहलोलो आनी घोव कपेला म्हणजे रेडी दवरपा मिसा पयलू वस्त रेडी करपा तो भायर सरता एकलो वयतालो बेगीन आनी तेन्ना चोयलें की तेगे काराची नंबर प्लेट फ्रंट आहा ती ना म्हूण आनी तो येयलो आनी म्हणूंक लागलो की आमगे नंबर प्लेट ना म्हूण मागीर इमिडिएटली हांवें म्हणजे अशें कोन्न पवित्र आत्म्या उल्लेस मारलो आनी हूंय आसत काय म्हूण अशें कोन्न विचारलें आनी तुवें आतां म्हणलो तो सारको आमकां पावयता ही डजंट बीट अरावंड द बुश हांव सदां म्हणटा ते टेस्टिमनी तुवें म्हणलें होली स्पिरीट डजंट बीट अरावंड द बुश तो सारको हय सो ते दीस मागीर हांवें चिंतिल्लें हूंय सांडोलो आसतलें बिकॉज पयले दिसा आमी जायती भोंवलीं बट हांवें कितें सांगलें गोवाक चोय थिंग एक सबवे आहा थिंग वच ना ते रेल्वे ट्रॅक्स पॅरलल रोड आहा थिंग वच आनी तितून जायत बेगीन टायम आहा तुका मिसा वयच्या आदीं चड बेगीन भायर सरला मातशें वच आनी चोय त्याच जाग्यार आनी जायत्या जाग्यार आमी भोंवलोलीं त्या दिसाक बट हे 2 जाग्यार ताका वच म्हणलें त्या रोडार तो गेलो आनी त्या टायमार हांवें स्क्रिप्चर तें कन्फेस केलें लूक 8:17 लुकास 8:17 हांवें म्हळें आर्गा जेजू तूं कितें लिपलो आहा तें आमच्या दोळ्या मुखार हाडटलो म्हूण आनी मानून गेलें की तें मेळ्ळी मती आमकां वस्त ऑलरेडी आनी आर्गा दीत रावलें वायल ही ड्रोव टू दॅट प्लेस तेका हांवें सांगलो थिंग तो गेलो तेन्ना हांव बिलीव केलें की तें मेळ्ळ म्हूण आमकां आनी आय स्टार्टेड प्रेजिंग द लॉर्ड की मेळ्ळ म्हूण यू वील ब्रिंग टू लायट टू हीज सायड टू म्हगे गोवातून दाखोवन दिता म्हूण तें हूंय आहा तो नंबर प्लेट आनी तो गेलो आनी म्हाका सांगो लागलो ते सबवे जायतें उदक बोल्लां आनी बट आय कॅन म्हाका कितें दिसता पोट म्हूण नंबर प्लेटा भाशेन आय एम नॉट शुअर म्हणून लागलो आनी आतां हांवें मिसा वचपान येसलो सो हांव वचपाना थिंगा मागीर एनिवेज आनी म्हाका कितें आहलोलें तो नंबर प्लेट मेळ्ळाच आमकां वी वील गेट इट बॅक म्हूण हांवें चिंतिलें केशें कोन्न घोव म्हणटालो घोडेन हे हाडया मागीर चोया म्हूण वील हॅव टू डू अनदर वन बट हांवें म्हणलें की ना केशें कोन्न ती आमोयची शॉर्ट पॅन्ट्स घालून कितें तरी करून आमी हाडया म्हूण मागीर सो मिसा सोन येयलीं आमी आनी गेलीं आमी थिंग ड्रायव्ह केलें थिंग कांय उदक तितू आहलोलें बट तो नंबर प्लेट दिस पडना उदक या वॉटर वॉज देर बट तो नंबर प्लेट दिस पडनालो जो तेका सोकान दिस पडटा तो मागीर हांवें म्हळें हांव देंवता पावस पडटालो हांवें देंवलें आनी हांवें चोयलें थिंग एशें कोन्न ड्रेनेजूय आहली सायडीन मागीर मोती येतालें की ड्रेनेजा पडून गेल्ली काय ती म्हूण बट जेजू इतू बरो ती नंबर प्लेट आमी चिंतलोलें की तें उदकां वचोन तेशी हाडची म्हूण बट तेणें ती नंबर प्लेट काडून एक सायडीन ग्रासा उडयल्ली तोंडां बेश्टी करून दवरली आमकां त्या उदकां देखून सोकान तेक ती ते रेबडा उदकां दिस पडली बट नाव वेन वी वेंट आनी पयस ते जाग्यार हांव बेश्टें वयलें ही गायडेड आय बिलीव ते पवित्र आत्म्यान म्हाका गायड केलें ते तोंडां एश गेल्यार थिंग आमगली नंबर प्लेट आहली आनी कोण दुसरे मनशागे नंबर प्लेट आहली सो पवित्र आत्मा ही डजंट बीट अराउंड द बुश सारको दिसतो when you trust on him you rely on him तो सारको तुका गायड कोत्ता डायरेक्ट कोत्ता सारको आमचो शारोती तो Very nice. He doesn't beat around the bush. सारखे म्हणलें तुवें सारकें म्हणलें तो एकदम प्रिसाइज हा सारको तुका जाग्यार दाखयता तो तुजो वेळ पिड्यार करपाक ना तूं ताजो वेळ पिड्यार करनाका तो सारको तुका सामको गायड करता जेजू कारगां ब्युटिफुल 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 टेस्ट जेजू कारगां Koreanus brother recap recap करूया जेजू कारगां कोता सिस्टर स्टार्ट वय सिस्टर गेल्ल्या बुधवाराक आमचो विशय आसलो देवान आमकां आपले मोहिमेन भरल्यान कोरिंथकारांची दुसरी चीट तिसरो 28 12 ते 18 वळीन ब्रादरान आमकां वळीचेर ब्रादरां आमकां बरे भाशेन समजणी दिली आमकां असलो बरवसो आसा देखून आमी काळजीदारपणान उलयता आमी मोइजेसा भाशेन न्हय आपल्या मुखामोळा वेलो पोळचोळ पालोवन वेतलो
पालोवन वेता तो इस्रायलाच्या पुतांदुआंनी देखलोलो मोइसेसाक नाका आसलें देखून तो आपले मुखामोल एका पड्ड्यान दामतालो पूण ताच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलो खरें म्हणल्यार आयज पर्यान आदलो कोरार वाचतात तेन्ना तोच पड्डो थंयच आसा कित्याक कोणूय क्रिस्ताक एकवटता तेन्ना मात तो पड्डो पडसरून वयता अजून पर्यान मोइसेसाची सुमूट वाचतात तेन्ना तांची मनां एका पड्ड्यान दांपलोलीं आसात पूण वळोन सुमयाची ती येतली तेन्ना मात तो पड्डो पडसरून वयतलो तर सुमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सुमयाचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्राय आसा अशें तर आमच्या मुखामोला वयलो पड्डो काडून एका आरशा परी सुमयाचे मोहिमेची किरणां आमी परती फांकयता अशें आमी सगळीं बदलोन जसो पळस बदलोन जाचो पळजोळ आमी परतून फांकयता ताचे सारकी आमी अदीक अदीक जायत वेता ताची मोहिमा अदीक अदीक आमच्या जिवितांत फांकता हें काम सगळें सुमयाचें आनी आत्मो म्हणला तो होच आमचो सुमी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी जेजूक आमी सोत मानता तेन्ना आमी स्वतंत्र जाता खुशाल जाता जे परी कोणाक सोर्थ लागल्यार खुशाल जाता तेच परी तरी पूण आमी चड खुशाल जातात कित्याक जेजूची खबर म्हणल्यार चड खुशालकायेची ती कोणाकूच सोर करूंक जायना आमी जेन्ना जेजूचेर आमचो भरवंसो दवरता तेन्ना आमी काळजीदारपणान जेजूची खबर परगटता जेन्ना इस्रायल पर्जा इजिप्तान गुलामपणान जेताली तेन्ना देवान मोइसेसाक विंचून काडलो तांकां सोडूंक कित्याक इस्रायल पर्जा देवाच्या आपुरबायेची आसली देवान मोइसेसा कडेन कोरार केल्लो आनी त्या कोरारा वरवीं देव तांचो सांबाळ करतालो जेन्ना ती पर्जा देवाचेर आड वेता देवाच्या उतरा पोरमोणें चलना आपणाक जाय तशें करता तेन्ना मोइसेस देवा लागीं उलोवंक दोंगरार गेलो आनी तो सकला देंवोन येतालो तेन्ना ताचें तोंड धवें फूल लोकलोकीत जालें आनी लोकांक ताचें तोंड पळोवंक जायनासलें तेन्ना ताणें आपलें तोंड पड्ड्यान धांपलें मोइसेस पोरन्या कोराराचो आसलो पवित्र आत्मो ताचे थंय नासलो म्हणटच देवाक मेळोंक तो दोंगरार वयतालो लोक देवाक मेळोंक देव मंदिरांत वेतालो आपली मागणी करूंक बोकड्यांची बलिदानां दिवंक पूण आमी आतां नव्या कोराराचीं भुरगीं आमकां जेजून खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन पवित्र आत्मो दिला आमी आतां नवीन जाल्यान आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा पवित्र आत्मो आमच्या भितर जियेता आनी आतां आमी देवा सारकीं जाल्यान हें तर आमी समजोल्लीं जाल्यार आमचें जिवीत सारकेंच बदलतलें आसलें आमी आतां इगोर्जेन वेतांव जाल्यार देवाक मेळोंक वचना पूण जो देवाचो मोग आमच्या भितर आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक वेता आमकां बरेंपण मेळ्ळां तें आमच्या गोवायके वरवीं आमी दुसऱ्यांक दिवंक वेता आमच्या उतरांनीच न्हय पूण करण्यांनी आमी दाखयता आमचे मुखामोळ मोइसेसा भाशेन चकचकीत जावपाची गरज ना कित्याक आमी भितरल्यान चकचकीत जाल्यान पवित्र आत्म्या वरवीं जशे परी जेजूचें मोरच्या पयलीं दोंगरार रुपांतर जालें जेजू देव जावनूय मनशा रुपान संवसारांत येयलो ताका लोक मारयेचो आनी झुजेचो म्हणटालो जेन्ना तो आपल्या शिस्तां सांगाता दोंगरार वयता तेन्ना ताचें रूप बदलता ताचें रुपांतर जाता जेजूचें देवीक रूप आनी मोहिमा ते पळयतात आमी जेजूक आमचो स्वामी
देव आणि सोडवणदार म्हूण मानून घेता तेन्ना तीच जेजूची मोहिमा आमकां मेळटा. आमी देवाची भुरगीं जाता म्हणटच आमचो आत्मो आनी जेजू भाशेन जाला. पवित्र आत्मो आमच्या भितर जियेता. देवान आपलो शीम नासलोलो मोग आमच्या भितर ओतयला. आतां आमी इगोर्जेन एकठांय जाता तेन्ना तोच शीम नासलोलो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता काय, ही समजणी घेवन आमी एकठांय जाता काय, वो आमचो फायदो काडूंक आमी वेता. आमी आमकां विचारूंक गरज. आमी इगोर्जेन वेता तेन्ना तेर्स करता, मागणें करता म्हणून आमी सांत जावची ना. पूण जेन्ना आमी जेजूक सोत मानता आनी पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म घेता तेन्ना पवित्र आत्म्या वरवीं आमी नवी रोसना जाल्या आनी आतां आमचो संबंद देवाताय इगोर्जेंतूच न्हय पूण सगळ्या वेळार आसता. जोरीतूर आमचें तारण जावंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म करता आनी कायद्या पोरमोणें चलता. आमची नवसरणी जायना. जेन्ना आमची नवसरणी जाता तेन्ना आमकां मेळटा ती उतराची समजणी आनी देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटता. जशी परी भयण जोनीनान सांगलें, 3 वर्सां पयलीं तिणें एक हिंदू भयणी जेजूच्या मोगाची आनी देवाच्या उतराची समजणी दिवन त्या भयणीच्या जिवितांत बरेपण जालें. आदल्या करारांत मोइसेसा कडेन पवित्र आत्मो नासलो म्हणटच देव ताच्या सांगातार आसलो. तो ताका सगळें कळीत करतालो. तो ताका शिकयतालो आनी मिलाग्री ओजापां करूंक आदार करतालो. जेजू क्रिस्त जेन्ना संवसारांत येवन आमच्या पासत कुडसार मरोन आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला आनी त्याच पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी तो जेजूचो शीम नासलोलो मोग अनुभवला तो आमी उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी दुसऱ्यांक दिता. आमच्या भावा भयणांक आमी आदार दिता. तेन्ना जेजूची मोहिमा आमकां मेळटा आनी तीच मोहिमा आमी दुसऱ्यांक दिवंक तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिता. आमेन. 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 देव बरें करूं बाय परपेच्युआ. एकदम बरे भाशेन तुवें ती सजमणी दिली. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. हांवें पळयलो की म्हाका फकत सुमार 20-25 मिनटां हा म्हणटच आयज हांव एक नवो टॉपिक कमेंस करता. ओके. म्हणटच हो कमेंस करच्या आदीं हांव एक तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न विचारूंक सोदता. मातशें तुमी जबाब दिया. मातशें इंटरॅक्टीव करता. आतां समजा आमी कोणें आयकलें की कोण बरो ना. आमी ह्या दिसांनी आयकलां की मणिपुरांत खूब हें चलता. तुमी आयकलां मणिपूर कितले क्रिस्तांव लोकांक मारून उडयल्या, कितलो धुमाळो जाला आनी लोक म्हणटा मागणें करूंक जाय. हांव विचारता तुमकां, जेन्ना आमी आयकता की कोण बरो ना, कोण त्रासांत आहा, मणिपुरान अशें चलता, दुसऱ्या गांवांनी अशें चलता, आमचो जबाब कितें जावंक जाय? आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी बावळती न्हय. म्हणटच आमचो कितें जबाब जावंक जाय हें जेन्ना आमी घडटा आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी ह्यो खबरो आयकता तेन्ना कितें आमी करूंक जाय? नो रॉंग आन्सर, नो रायट आन्सर. आमी कितें करता, आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करता हो आमी कितें करूंक जाय? हो म्हजो हो जबाब जाय म्हाका. जे दुमाळो दिताय तेंच पासत मागो जाय. तेंक जेजू क्रिस्ताच जेजू क्रिस्त अनुभव तेमी जे तेंक त्रास कोत्ताय तेंच पासत आमी मागणें करूं. म्हणटच लावीत तूं म्हणटाय तांकां त्रास जाला, तांकां हें जाला, तांचे पासत आमी मागणें करूंक जाय. होय की ना? होय. म्हणटच हांव विचारता तुका,
आमी मागणे कित्याक करूंक जाय? आमच्या मागणे वरवीं देव ते मागणे आयकतलो आनी कितें करतलो? ना देव तेंकां अनुभव कित्याक हे ते कोत्ताय जे ते कोत्ताय त्रास दिताय म्हणजे तेम अनुभवलो ना देवागे मोग. सो ना 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 म्हजो प्रश्न तुवें सांगलें की आमी मागणे करता, सारकें सारकें. पूण हांव विचारता तुका आनी सगळ्यांक हांव विचारता, आमी कसलो दुमाळो आयकलो, कोणाक त्रास जाले, कोण बरो ना, आमी मागणे करता. तुका दिसता की तुज्या आनी म्हज्या मागण्या वरवीं कोण तरी देव नॉट कोण तरी देव कितें करतलो? म्हणजे आमी मागणे करिना जाल्यार देव तांचो मोग करिना, कांय करचो ना म्हणजे तो फकत आमच्या मागण्यांक वाट कोण हा? ना तशें ना. म्हणटच हांव विचारता, जेन्ना आमी कसले कोणाक बरो ना, कोणाक त्रास आसा, कोणाक दुडवांची गरज आसा, कोणाक दुमाळो आयला, कोणाच्या काजार जिवितान सारकें ना, कोणाक तरी कितें तरी कसलो प्रॉब्लेम आहा, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार ओके, आमचो जबाब, आमचे रिस्पॉन्स कितें जावंक जाय? हांव जे विचारता तुमी तुमकां सारकें दिसता? हांव विचारता तें सारकें? हांव तुमकां कितें दुसरेंच विचारता? ना ना सारकें. हय, जशें आतां आमी स्वतांत येयले म्हणटरी स्वत कितें तें आमी उची करून तांकां अनुभव दिवपाक जाय, स्वतांतल्यान एक नवी जिवीत मेळूंक, एक पेकवणी मेळूंक, एक बरी भलायकी मेळूंक, एक बरें वायटान आहा जाल्यार बऱ्या वाटेन हाडूंक बरें फकत जावन बरें आसा बाय जमिता, देवाचें. हांव विचारता तुका, आतां लोक मणिपूर आहा, आमी गोंय आहा, मणिपुरान दुमाळो चलता कितलो, आमचो जबाब कितें जावंक जाय? समजा मणिपुराक विचारया, आमी भावार्थी म्हणून आमी कितें करूंक जाय? जे वायट करतल्या पासत आमी मागोंक जाय, कित्याक पिडापीड दिताना वायट कोत्ताल्या पासत मागणी करूंक जाय, म्हणून देव आमचे मागणे आयकता आनी ते वायट बंद करता, होय की ना? ओय होय, म्हणजे देवाक जाय आमच्या मागण्याची गरज, कित्याक तो कांय करचो ना, आमी मागणे कोत्तकूच ते बंद करतलो. हांव विचारता, आमी कितें कोत्ता, आमी कितें करूंक जाय? पळय आमी म्हणलें कितें, आतां आमी इगोर्जेन आयकता, आमी मणिपुरा पासत मागणे करूंक जाय, आमी त्या बोरिनान तांकां भायर पासत मागणे करूंक जाय, आमी आतां आमच्या दिसपट आमच्या संवसारान खूब वस्तू आड जातात, आमी देवा कडेन मागणे करूंक जाय, आमी उपास करूंक जाय, आमी एक मोर्चा काडूंक जाय, आमी कोणे म्हणलेलें आमी ह्या दिसांनी एक उपास काडूंक जाय, एक डे ऑफ प्रेयर करूंक जाय. आयकलां तुमी? सगळ्यांनी आयकलां हें जें सांगतात आमकां तें? Brother, I'm choosing which way we can help them to reach them out in their needs. जेजू भाव भयणीनो, आमचे बाय फातिमान जो जबाब दिलो सारको म्हणटा ते भाशेन, नॉट बीटिंग राउंड द बुश, नॉट बीटिंग राउंड द बुश, डायरेक्ट. समजा आमची कॉफीन कोणे म्हाका कॉफी केली, हे म्हणजे कॉफीचे कप, तातून दूध घालें, कॉफी घातली, साखर घालूंक ना, म्हाका मागणे करूंक जाय हें गोड करपाक? ना, हांवें कितें करूंक जाय गोड करूंक जाय जाल्यार? साखर घालून फिरोवन साखर घालूंक जाय, साखर घालूंक जाय, होय की ना? म्हणटच म्हाका म्हजी चाव, म्हजी कॉफी गोड करूंक जाय जाल्यार हांव जाणो मागणे हांव करूंक नाका म्हणून, पूण दुसऱ्यांक त्रासांतली तांची कॉफी वा तांची चाव गोड करपाक जाय जाल्यार हांवें मागणे करूंक जाय, पूण म्हाका हांवें साखर घालूंक जाय. हॅलो, ओय ओय च्या पिवपाक हांव विचारता भाव भयणीनो, आमी जाणो की समजा म्हजी बॅगां भायर आहात, जोड हात, त्या भाशेंतलीन कोणे ती ट्रकांतली भायर काडल्यान आनी म्हाका एकली काय करूंक जायना, हांव मागणे करतलो ते भितर हाडपाक म्हज्या घरान? ना, हांव कितें करतलो? हांव कोणा कडेन वेतलो, कोणाक मानाय घेवन येतलो, कोणाक सोल्दादाक घेवन येतलो,
पुताक घेवन येतलो हो शेजाऱ्यांक घेवन येतलो अरे बाबा मातसो हात दी उखलतलो आनी ते घरा हाडटलो म्हणून कोणाचो आधार घेतलो वय की ना ते मागणे वरवीं ते कांय बॅग त्या खूब करून भितर एरोप्लेना भाशेन भितर येवचें ना कितें तरी त्रास करचे पडटले वय की ना उपाय घेतलो. उपाय घेतलो सारकें हम्म. पूण आमकां सांगल्यार ल्हान तान कसलीच आडखोड जाय जाल्यार कसलीच आमी माणिपुरान कितें आयकत जाल्यार ओ आमी कितें कोणाचें आमी आयकलां कोण बरो ना कोण सीख आहा कोणाक दुयेंस जालां कोणाचें काजारी जिवीत सांगना कोणाक कित्याक आमी मागणें करूंक जाय आमी उपास करूंक जाय आमी कितें तरी करूंक जाय पूण जेन्ना आमकां लागता आमी मागणें करिना आमी साकर घालता आमी साक घेवन कोणाक आपयता म्हणटच भाव भयणीनो जे भाशेन आमच्या बाय फातिमान सांगलें आतां जेन्ना आमी खरेपणी भावार्थी आमी आयकता की आमच्या संवसारान कितें तरी घडटा आमकां गरज ना की आमच्या सगळ्या त्रासांक घोडे आमी वचोंक जाय आनी आमी आदार करूंक जाय आमच्यान करूंक जाय इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल पूण जेन्ना हांव आयकता आनी हांव सजमतां की आमच्या जिवितान अशें घडलां आनी थिंचो क्रिस्तांव लोक आम भावार्थी लोक मुझे भाव भयणां जी एक दीस आमी स्वर्ग राज्यान सासणाच्या सासणाक जियेतली खरेपणी तो लोक तिचो माणिपुराचो भावार्थी ती देवाच्या उतरान रिगून लावली मनशां ती बिश्टीं मिसाक बेजार तसली न्ही नोवेना करतात तसली तेज करतात ती देवाच्या उतरान आसलेली क्रिस्तांव भावार्थी ती एक दुमाण भितर येयला आनी सैतान इतलो सामको पिसो जाला देखून ताका थंयसर आमच्या क्रिस्तांव लोकांक पाड थंयसर ताका काबार करपाक तो चिंता ज्या भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तुमी जाणो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो ताचेर आड कोण येयलो हेरोद पातशाय आदी आड येयलो ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो तुमकां दिसता की हेरोद पातशाय जेजूक मारून उडोवंक सोदतालो तो ना सैतान योजितालो की देवाच्या पुताक काबार करून उडोवपाक कित्याक ताका म्हाका ताका भिरांत येयली की ताका टायम येयला म्हजो तो येयला जाल्यार तो पातकी न्हय तो आदामाच्या पातका वरवीं येवंक ना तो जुजे आनी मोरीच्या संबंधा वरवीं येवंक ना तो येयला पवित्र आत्म्याच्या म्हणून कितें तरी देवाचो प्लॅन हा म्हाका काबार करपाक ताका हाडली पदवी ह्या संवसाराचेर ही पदवी मनशाक दिल्ली ताणें पदवी ती फोर्स करून घडली मनशाक पातकान उडोवन तो जाणो आसलो की कितें तरी देवाचो प्लॅन आसलो म्हणून कितें तो नको आसलो आनी तो सजमलो की जेजू काबार करून उडोवन आतां सामको राजा जातलो म्हणून तो नको आसलो की जेजू पातक करचो ना म्हणून आनी पातक करिनासतना सैतानाक कसलीच पदवी नासली देवाच्या पुताक हात घालपाक तो शेणटा तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आतां आमी भावार्थी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून आसल्या आमी खरें म्हणटा आमचें तारण जालां आमच्यान फकत मागणें करून आमच्यान म्हणूंक जायना आमी मागणें केलें आमी आमच्या पर्सनल प्रेमान लॉर्ड वी प्रे फॉर माणिपूर लॉर्ड वी प्रे फॉर द सीक लॉर्ड वी प्रे फॉर हिलिंग फॉर जॉन टॉम एंड जॉन असले आमचे मागणे असले मागणे चलता हांव विचारता भाव भयणीनो बरें आमी वसया पयली चीट तिमोथाची 2 आनी वाचुया आमकां कितें सांगता तें देवाचें उतर कितें सांगता तें वाचुया म्हाका कितलो वेळ आहा 15 मिनटां आहा 15 मिनटांनी आमी कितें करया पळयता तुमकां कितें शिकयतलो आयज जेजू कारगांव It's always for brother. पयली चीट सान पावलोची तिमोथीक पयली चीट 2 आणि वोड वोड 1 2 वोडी करया आमी आयज 2 वोडी जावचें ना सगळें जावचें ना पूण पळोवया कितें जाता तें 15 मिनटांनी 15-20 मिनटांनी सगळ्या आदी हांव मागतां तें हें सोमेस मनशां खातीर
प्रार्थना करात. मागणे, विनोती आणि दिनवासनी. देवाची भक्ती आम्ही पूर्णतायेन करचे खातीर आणि सगळ्या मध्ये फावो ती मर्याद आम्ही सांबाळचे खातीर शांतीन आणि सवस्कायेन जिवंक आमकां मेळचे म्हूण राजान आणि अधिकारां पासत मागात. आमेन. बरें, तिसरी ओड मातशी वाच, तिसरी ओड. अशें करून आमी बरें करता आणि हे देवाक आमच्या सोडवणदाराक मानता. जेजूक आर्गां. Praise God. बरें, आयज चड म्हाका शिकपाक वेळ मेळचो ना, पूण हांव एकूच गोश्ट सांगूंक सोदता. आमी समजा आमी ह्या दिसांनी आमी जाणो की आमची भाव भयणां माणिपुरान खूब त्रास भोगतात, वय की ना? होय. होय ब्रदर. बरें. आनी जेन्ना कोण ह्या संवसारान जियेता, जे एका देशान जियेता, कोणें तांचो कुयदाद करूंक जाय, कोणें तांकां सेफ्टी दिवंक जाय? सरकारान दिवंक जाय. सारकें म्हणलें बाय जोनिना, सारकें म्हणलें. कित्याक आमी जंगलान जियेनात. आमी आफ्रिकान वा खंयसर त्या जेन्ना तो एक टायम आसलो की एकामेकाक लोक खातालो, कॅनिबल जाल्ले, एकामेकाक सारखे जानवरा भशेन जियेताले. आतां आमी सिविलायज जाल्या, म्हणजे आतां गव्हर्नमेंट आहा, वोटिंग आहा, म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर आहा, पुलीस आहा. त्या लोकांनी अशें करूंक जाय, वय की ना? आपल्या लोकांक तांचो कुयदाद करूंक जाय. म्हणजे आतां समजा आमी गोंयांत आमी रस्त्यार गेले, कोण येयलो ठाम करून आमकां मारले, कोण कोयतो घेतलो आनी ठाम करून आमकां मारले. आतां हय 3-4 जाग्यार कोडो जायत जाल्या, कितें जातलें लोकांक? भिरांत येतली की ना? लोकांक भिरांत येतली. आतां लोक भायर वचपाक तयार आसचो ना, भितर आसतलो म्हणटून लोकांक त्रास जातले. म्हणून कोण कितें कांयच कळना, म्हणजे गव्हर्नमेंटाक कंट्रोलूच ना. म्हणून कितें ना कितें चलता. कोण कितें करता, कोणाचे लोक ते आनी अशें घडटा. म्हणजे जें हांव तुमकां आतां सांगता, गोंयांत घडत जाल्यार घडटा जाल्यार अशें त्या भाशेन माणिपुरान चलता. म्हणून लोकांक भायर वचोंक जायना. लोक थंयसर उपाशी आहा, तांकां जेवण ना, उदक ना, भुरग्यांक कांय ना, आनी गव्हर्नमेंट थंयसर कांय करपाक तयार ना. ताजे वयल्यान क्रिस्तांव लोकांक काबार करून उडोवंक सोदता. आनी आमी आतां जी आतां गोंय आहात, आमी म्हणटा आमी मागणें करतले तांचे पासून. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, आयकात बरे भाशेन. दुसरी ओळ पळयात. हांव मातसो फास्ट कोत्ता, कित्याक म्हाका 10 मिनटांनी काबार करूंक जाय. तेजे उपरांत दुसरे फावटी आमच्यान चड सुबेज शिकूंक जाता. देवाची भक्ती आमी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगळ्या मदें फावो ती मर्याद आमी सांबाळचे खातीर शांतीन आनी सवस्कायेन जिवंक आमकां मेळचे म्हूण राजान आनी अधिकारांक पासत मागात. म्हजो प्रश्न, आमी कोणा पासत मागणी करूंक जाय? राजकारभार चलयतल्या त्या गांवां पासत. हें उतर तेंच म्हणटा, राजां पासत, आमी अधिकाऱ्यां राजां पासत आनी अधिकारां पासत आमी मागणी करूंक जाय. होय. म्हणजे देव कांय करिना, देव बसला आनी तुज्या मागण्याची आनी म्हज्या मागण्याची वाट पडत आहा कितें करपाक. जें तुमकां मातशें 5 मिनटां पयलीं सांगलेलें, पण बरो ना. देव आमच्या मागणे पासत वाट पळोवन आहा. कित्याक आमी मागणी केली तेन्ना मागीर ती म्हणटली, आरे गाब्रिएल, राफाएल, मायकल ह्या लोकांनी मागणी केला, आतां आमी कितें करया? ना, संसार रचलो आनी मनशाच्या हातांनी देवान दिलो. म्हणटरी संसार रचलो देवान आनी मनशाच्या हातांनी दिलो, आनी तो देवान सगळी तो संसार मनशाच्या हातान दिलो, बरें आहा. हांवें तुका सांगलें, केन्ना ह्या संवसारान कितें तरी आहा जाल्यार, कितें तरी प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आमकां सांगल्या मागणें कर म्हूण. हें आमकां स्क्रिप्चर सांगता मागणें कर म्हूण. देखून आमी मागणें कोत्ता कोणाक?
अधिकारांक आणि राजांक. हांगा आमच्या इंडियेक राजा ना. आमच्या इंडियेक कोण हा? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर हा, होय की ना? हय. या उतराप्रमाणे आम्ही मागणी कोणा पासत करूंक जाय? प्राइम मिनिस्टर सरकाराक सर. सरकाराक करूंक जाय. हे उतर हे सांगता आमकां करपाक. होय. होय, म्हणजे देव म्हणटा, देवाचे उतर सांगता हाचे पासत मागणी कर, तेन्ना सगळी शांती आसतली. हे हाचो अर्थ हे, हाचो अर्थ हो. नो ब्रदर. ओके. होय भाव भयणीनो, ऐकात. जनीना ऐक, बरे म्हणजे भाशेन माशी चोत्रांक ऐक. हांव विचारता, जेन्ना आमच्या संवसारान कितें तरी दुमाळो हा, कोणाक त्रास हा, कोणाक पेकोणी जाय, आमी मागणी करूंक जाय. ह्या उतरा प्रमाणे हेच उतर आमकां सांगता. आणि आमच्या मागण्या वरवीं देव कितें कोत्तलो और हाचो अर्थ आनी कितें हा? तुम्ही समजता ना कितें म्हणटा तें? म्हणजे आमी जेन्ना मागणे केले, आमी उपास केलो, आणि मागीर उपास आणि मागणे केल्या उपरांत देव म्हणटलो कितें? अरे त्या लोकांनी संवसारान गोंयां, आख्खे इंडियेक, मणिपुरा पासून इतलो उपास आणि मागणे केले, देखून हांवें आतां कितें तरी करूंक जाय. अशें होय की ना? कोण तरी म्हाका जबाब दियात. सगळीं तुम्ही जी आयकतात, तुम्ही म्हजो प्रश्न समजतात? भाव भयणीनो, तुम्ही सगळीं म्हजो प्रश्न समजतात? हांव म्हणटा, आमकां शिकयल्यान हे देवाचें उतरूय सांगता. ह्या उतराची समजणी आमकां बरे भाशेन मेळ्ळ्या काय, आमकां मेळो ना म्हणून जे आमी कोत्ता, सारकें कोत्ता, सारकें करिना? सारखी कोण आहे? सारकी कोण? फातिमा, हाचो अर्थ कितें? जेन्ना तो म्हणटा शांतीन आणि सोबस्कायेन जिवंक आमकां मेळचे म्हूण राजांक आणि अधिकारां पासत मागात. आमी जेन्ना ह्या अधिकारां पासत आनी ह्या राजां पासत मागणी कोत्ता, कसले मागणे आमी कोत्ता? तांकां देवाची जाणवाय. वंडरफुल बाय जनीना, 10 out of 10. बरें भाव भयणीनो, आमकां गरज की आमी मागणी तांकां करिना की देव तांकां मातशें, आमकां जाय देवान तांकां जाणवाय दिली. कित्याक आमी अशें मागणी कोत्ता? आमच्या मागण्या वरवीं तांकां जाणवाय मेवतली? हांव तुमकां दाखयता कित्याक जाणवाय मेवतली. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जाकोबाचो, मातशें म्हाका थोडो वेळ म्हणून हांव मातसो बेगी फास्ट कोत्ता. जाकोबाचो पयलो 20:5. देव दिता ती जाणवाय तुमकां ना जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. पळय, आमी जें कोत्ता न्ही, आमी उतरा प्रमाणे करूंक जाय. उतराची सोजमणी घेवन. कित्याक खूब फाटी आमी राजांक आनी आमी कितें मागणी कोत्ता, कसले मागणी कोत्ता? देवाच्या उतरा प्रमाणे कोत्ता. पळयात कितें म्हणटा तें. देव दिता ती जाणवाय तुमच्या मदल्यान कोणाकूय ना ती जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची, आनी तो ती तांकां भरपूर उदारपणान बरे खोशेन दिता. जेजू कारगां म्हणटो जो कोण एका देशाचो कुयदाद कोत्ता, तो जावन आसा सरकार. जेन्ना सरकार आपलें काम सारकें करिना, कित्याक करिना? कित्याक तांकां देवाची जाणवाय ना. लोकांचो कुयदाद करिना. आतां मादी हांगा सगळे आमचे सगळे सुकोन गेलां. इतलो लोकांची भाटां बिटां सगळीं आमची झाडां पिड्यार जातली. तिजो कोणें भितर बंद केलां. देवान रोचलां ती नदी गोंयां येवपाक, आनी गोंयां येवन पोत्तून वचपाक, कोण भितर ब्लॉक कोत्ता. कोण जेन्ना अशें कोत्ता, ताका देवाची जाणवाय हा, वा ताका मनशाची सैतानाची बुद्धी हा? वायटवे मन घेवन वायट कोन्यो करपाच्यो. देखून आमी मागणी कितें कोत्ता? ह्या
राजांक आनी अधिकारांक आमी मागणी करता कितें सायबा तांकां जाणवाय दी आनी देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना आमी ताजी जाणवाय मागता त्यो दिता म्हणून जेन्ना आमी राजांक आनी अधिकारां पासत मागणी करता आमी मागणे आमचे अशें जावंक जाय सायबा तांकां तुजी जाणवाय दी तांचें मन उक्तें कर तांच्या मनान सगळो जो काळोख आहा तो उजवाड दी तुज्या शाणेपणान तुज्या जाणवायेन आनी तांकां जाणवायेन तांकां कशे भाशेन आपलें काम सारकें करूंक जाय त्या सरकाराचें वा त्या अधिकाराचें ती ताका सोजमणी दी आनी आतां त्या लोकांक जे त्रास पडल्यात तांकां तांचे त्रास पयस जावपाक तांकां फावो कर भाव भयणीनो हे मागणे केल्या उपरांत जे भाशेन आमची बाय फातिमान सांगले जे आमच्यान करूंक जाता ह्या वेळार आमी तांकां जाणवाय दिता मेवता आनी ते कोत्ता म्हणसर लोक मरण वेता भुरगीं मरण वेता तांकां जेवण ना तांकां खाण ना तांकां कांयच ना कितलो लोक ह्या वेळार फकत इगोर्ज म्हण हांव सोडना इगोर्ज आमकां खूब लोक जे म्हणटात जे ग्रुप आहात ते खूब ग्रुप आसात जे आतां ह्या वेळार हेल्प धाडटात मॉनिटरी हेल्प इतली गरज ना तांकां दुडवांची इतली गरज ना तांकां खाणाची आनी पिवण्याची आनी रोपांची तांकां जेवंक जाय तिचो आतां पावस पडटा कितें तांचें चलता ह्या वेळार आमकां कितें म्हणटात तें कम्पॅशन समजा आमची भुरगीं थंयसर आसलीं जाल्यार आमची भुरगीं पायमाय म्हणटात आमच्या पोटाची भुरगीं आमची भुरगीं आसलीं जाल्यार आमी कितें करतले आमकां हें आसचें नासलें आमकां हुस्को आसचो नासलो आमी कितें करचें नासलीं आमी फ्लायट घेवन तितून वचची नासलीं वा तांकां भुरग्यांक म्हणटलें तुमी खीं आहात कितें प्रॉब्लेम आहा फोनाचेर कितें तरी आनी नासली जाल्यार फोन ना जाल्यार आमकां ती खीं आहात ती कोणा जाल्यार आमी कितें करतले आनी कितें तरी करतले आमी कोणाक विचारतले आरे कशे भाशेन पावतली आनी पूण आमची नान म्हणून तो मानिपूरचो लोक म्हणून आमी कितें करता आयची शिकवण हांव ह्याच जाग्यार बंद करता आमच्या नियाल करूंक जाता जेन्ना आमी मानिपुराची हांवें तुमकां फकत उदाहरण मानिपुराचें दिलां पूण आयज भाव भयणीनो आमच्या गोंयांत आमच्या शेजाऱ्या कडेन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातेन खूब लोक आहा ज्या लोकांक आदार जाय बिश्टेन ताका जेवण दिलें आनी पोटाचेर दिलें ना त्या पोटाचेर दिल्या उपरांत तांकां खरें खाण दिवपाची गरज तें खाण जावन आसा देवाचें उतर जेन्ना ताका गरज आहा गरज आमी पावल्या उपरांत गरज आमकां ताका उतर दिवपाक गरज आमकां कित्याक तो लोक थंयसर ताका उतराची गरज नाका ती भावार्थी तांचेर धुमाडो येयला सोयतान तांचेर आड गेला कित्याक तांकां काबार करून उडोवपाक but they are going to be martyrs and थंयसर आतां क्रिस्तांवपण वाडोवन वेतलें सामकें चिकारपण कित्याक ज्या जाग्यार क्रिस्तांव लोकांक मारून उडयतात थंयसर वाडोवन वेता आमच्या गोंयांत जो लोक आजून पासून कांय देवाचें उतर ना फकत दन करता आयताराचे मिसाक वेता तेज करता नोवेना करतात मरण मागतात हे सगळो बायलांक दबाजो करतात आजून पासून उदकाची सोजमणी आमकां जाय ताका पावोवपाक जेवण आहा जाल्यार जेवण दिवपाक पेवण आहा जाल्यार पिवन दिवपाक कपडे आहा जाल्यार कपडे दिवपाक तेजे उपरांत ते आत्मीक जेवण दिवपाक आयज गरज आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें आमच्यान करूंक जाता आमच्यान म्हणूंक जाता म्हजे कडेन इतलेंच आहा तांचे कडेन इतलें आहा तांचे कडेन इतलें आसत काटा बेसां आसत जेजू ना जाल्यार एक दीस आमी देवाची जाणवाय मागुया तांचे पासत आमचे पासत कशे भाशेन आमी ह्या लोकांक पावतले कित्याक कितले बाटा बेसां आसत कितल्यो गाडयो आसत कितलें भांगार आसत जेजू ना जाल्यार कांयच फायदो जायना मानिपूरचो लोक मरतूय जाल्यार ती सारकी स्वर्गार वयतली कित्याक तांचे कडेन जेजू आहा तांचो धुमाडो येयला हांगा आमकां धुमाडो येवंक ना कित्याक सैतानाक गरज ना आमकां आमचे कितें कुरीस मारतले कितें
कितें कितें कितें कितें मोडटले इतलो धुमाळो येवचो ना कित्याक अजून पासून देवाचें उतर आमच्या भितर येवंक ना आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजांत दिगून धरून तें उतर पाळून दुसऱ्यांक दिवन ज्या भाशेन आमचे बाय जेनिसन आमकां त्या थोड्या वेळ पयलीं सांगलें जेन्ना तें उतर पाळटा धुमाळो येयला ताचेर आयज सैतान तिचेर आयज येयला कित्याक आमी आतां त्या काळुकान वचोन देवाचो उजवाड आमी दिता देवाचो उजवाड म्हणटा तें देवाचें उतर दिता तातूंत आमी बिश्टे बसतले आयकतले आनी आमी कांयच करचें ना फकत मागणें करतले तें आमी करपाक चॅम्पियन आयज तान आमी पळोवया पवित्र आत्म्याक विचारुया कितें तुवें म्हाका घेवचें ना कशे भाशेन म्हजें तुजें राज वाडोवंक जाता कशे भाशेन म्हज्यान हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाता कशे भाशेन तें उतर दिवचे पयलीं कशे भाशेन म्हज्यान ताका आदार करूंक जाता तांचें जेवण खाण पिवण कितें ना कितें त्या दिल्या उपरांत कशे भाशेन म्हज्यान ताका त्या उतराची सुजमणी दिवन देवाचो उजवाड तांच्या जिवितांत हाडूंक जाता हीच जाणवाय हेच देवाची पवित्र आत्म्याची जाणवाय आयज आमी देवा कडसून मागुया आमेन 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 जेजुकार गाव जसिंता यस सिस्टर स्टार्ट करू वय सिस्टर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन स्वर्गीच्या बापा जेजू ख्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा आणि दिनवास तुका आयज आनीक एक पावट आमकां सगळ्यांक ह्या सांजेच्या वेळार तुवें एकठांयल्यांत म्हूण ह्या जुमाच्या वरवीं बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या हांव वाकांतांव हांगा हाजी जाल्ल्या दर एका भावा आनी भयणी पासत केरीत भाशेन वेळ आपलो मागण्यांत सारूंक आनी देवाच्या उतराचो अणभव घेवंक आयतीन जाल्ल्या पासत बापा आयज आमच्या भावा भयणी आमचे भाव ब्रदर विन्सेंट पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा वयर आमकां शिकोवन दिवंक वयर आमकां शिकोवन दिल्या ताचेर आमकां दर दिसाचे एक घोडयेक नियाळ करूंक आनी तुज्या उतरा वयर आमच्या जिवितांत बदल हाडूंक वावरूंक तुजो आदार आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण मागता आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट बारी वावुरता आमकां देवाचें उतरा वयर शिकोवन दिवंक तर ताका आनी ताचे फॅमिलीक जायत्या बेसांवांनी बोर म्हूण मागता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन 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 जेजुकार गाव